बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या ह्याच्या दिसा पासत. बापा आर्गांनी वाकाणी दिता तुका आयचो दीस तुवें आमकां फावो केला म्हणून, हांगा म्हाका आनी सगळीं भयणां हाजीर केल्यांत म्हणून तुजें उतर आयकूंक. जेजू तूं सासणीक जिवीत जावन आसा. आमी तुजे मरणाचेर आनी पुनर्जन्मपणाचेर सोत मानतात. पवित्र आत्म्या, जें आतां हांव कितें उलोवंक वयता तूं म्हज्या भितर जियेता. पवित्र आत्म्या, हें म्हजी कूड तुजें मंदीर जावन आसा. जें हांव कितें उलयतलो तें हांव न्हू, पूण म्हज्या भितरल्यान तूं उलय मागता. पवित्र आत्म्या, तुजीं उतरां जावं दी मागता सगलीं. हें सगल्यांचें तूं आमचे आत्मीक दोळे, आत्मीक कान उक्ते करूं मागता. जीं स्वता आसात, जे सगळें पवित्र पुस्तकां जे तुमचे घूट लिपलेले आसात ते उक्ते जावंक. तेच परी हें सोत जें आसा, जे आमी सगलीं बाबणां हांगा हाजीर जालात, हो जी कोण युट्यूबाचेर जी कोण पळयतात, हें सोत तांच्या काळजान रिगोवन दी मागता. जेजू, थँक्यू तुका, तुवें आमकां निटिवण केल्यात म्हणून, आमच्या बापाशी आमकां पोती एकठांयल्यात म्हणून. बापा, हे मागणी हांव कोत्ता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. केशें आहाय तुमी सगळे? हिंग कोण फर्स्ट टायम कोण आहाय? तूं आहा? तुवें ओके. म्हळ्यार हें तूं फर्स्ट टायम जेरुसलेम पयलें बीन आयकलो आहा तुमी? हिंग पयले पाट येयलें. ओके ओके. सो आतां आमी उडो चोयला न्हू, सिस्टरीन आतां टॉक्स दिल्या, तूं फर्स्ट टायम ते टॉक्स आयकोताय. ओके. आनी आमगेले हिंगा बाबणां जी पयलीं सावन येताय, जायतीं जाणां आहाय हिंगा. मेन कितें आहा न्हू, जे आमी आतां हिंग येयल्याय देवाची सोजमण घेवपाक. पूण आतां कितें आहा बाब, जशें हांवें सिस्टरीन सांगलां, आमी जोजफागे वयल्यान तेणें घेयल्लें. मोदे तो स्क्रिप्चर घेयलो एक, माय गॉड सप्लायज ऑल माय नीड्स अशें करून. सो हें मोदलें आमी घेयलो आहा. पूण आतां कितें आहा एक्चुली, एक मूड आमी घेया एक्चुली, स्टार्टींग एक पॉयंट घेया कितें आहा तें एक्चुली. ओके. आतां आमगे आतां फ्रेशली इस्टर जाला न्हू, आमी कॉरेजमा टायम सगलो नियाळ्ळा सगल्यांनी, गूड फ्रायडे, इस्टर सगलें. सो बाब, जेजू केदोन मेल्लो पयर? इस्टर गूड फ्रायडे केदोन केलो आमी? अंजला डेट 3 तारखेर. जेजू 3 तारखेर मेला. ओके. आनी जिवन केदोन जालो? 5 तारखेर. ओके. ओके. सो आतां बाब म्हाका एक सांग, जेजू शुक्रारा मेला? आं? ना, आतां 3 तारखेर आमी गूड फ्रायडे केलो न्हू, आनी 3 तारखेर गूड फ्रायडे, 5 तारखेर इस्टर केलां पुनर्जन्मपणाचें. आतां म्हाका एक सांग, जेजू 3 तारखेर मोत्ता? आमी जाय जाणां विश केलां न्हू हॅपी इस्टर म्हूण. गूड फ्रायडे आमी इगोर्जींक गेले, पुरसांव सगलें केलां. पूण न्हू आतां एक स्वता आहा तें न्हू सोजमोन घेवपा जाय मनशान. हें गूड फ्रायडे, इस्टर न्हू आमी एक दीस मनयताय आमगेलो, देव कितकोन मेल तो आमी एक इमॅजीन कोताय. एक दीस दोताय कित्याक बरें, कित्याक आमगे उगडास आमगे देव अशें करून कोश्ट करून तो मेल म्हूण, आनी ते आख्खे आमी 40 दीस आमी तेजें नियाळ कोताय. ओके. बाब, आतां जें आतां इस्टर आहलो तेदोना तुवें उपास बीन दवरलो, कॉरेजम पाळटा तूं? स्वतान सांग, कित्याक जोण एकल्या गेलें आमी सगळें थोडे कोताय, थोडे गूड फ्रायडे एक दीस दोताय, जोण एकल्यागे एक एक भाशेन. बाय तुवें कितें कॉरेज पाळलेलें? 2 दीस. ओके. एंड वॉट अबाउट यू सिस्टर? हॅव यू फॉलोड 45 days, 47 days? वॉट इस्टर कॉरेजमा सगलें जें तुवें मास बीन खायनासतना अशें रावलेलें? ओके ओके. बट यू डोंट, तूं मास बीन कितें खायनासतना तशें करून
कितें सॅक्रिफायस केल्लें अबाउट ऑल दीस 47 days? ओके. अंजला बाय, तुवें कितें केल्लें? फॉलो केलें. नो प्रॉब्लम. जोण एकल्या कितें हांवें पासून तें आतां कितें वी हॅव टू अंडरस्टँड दीस. पयलीं हांव पासून कितें चिंत्ता इन माय अर्लियर डेज, हांव जेन्ना गूड फ्रायडे आसतालो, इस्टर आसतालो, हांव कितें चिंत्तालो, अरे जेजू आयज आमगे मोत्ता, आमगे देव आयज मोत्ता गूड फ्रायडे आनी बरो इस्टरा जीत जात म्हूण. कोणें सांगल्या पासून बोटीर पासून आसतना हांव कितें करतालो, हे भाशेन सांगतालो आमगे आयज देव मोत्ता, हाल पोरां पुनर्जीवन जात म्हूण. आतां कितें आहा बाब चोय, फर्स्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड. आतां हांव देवा उतरां येयलां. आतां तुका हांवें सांगले ते भाशेन हे आमी एक उगडासा कोताय, जो आमगे एक देव हे भाशेन मेळ म्हूण. ओके. पूण जायत जाणां मेंटली कितें कोन्न आहा, म्हजे भाशेनू आहा, देव गूड फ्रायडे मोत्ता, इस्टरा जीस जात म्हूण. पूण जेजू ऑलरेडी 2000 वर्सां पयलीं मरोन पुनर्जीवन जावन तो आहा. तो आत येतलो आमकां आमची झोडटी करूं. करेक्ट सांगलो आहा तें. सो आतां कितें आहा बाब चोय, हांव गूड फ्रायडे तेच्या पयलीं आमगे माउंडी ट्यूसडे आसता. एक उगडास धरूंक जाय. जेन्ना आतां हांव जेन्ना इगोर्जी वयता न्हू, जे माउंडी ट्यूसडे आहलो पासून न्हू, कित्याक म्हाका उतरां सोजमणी आहा, कितें आहा ती सोजमणी आहा ती. जर फादर कोणागे शिसा पांय धुतालो तें हांव इमॅजीन कोतालो, फादर जे पांय धुता ते एक शिसांगे धुता म्हूण. तो तेणें कितें केलें तें आमकां कितें एक देख दिली ती, कळ्ळें तुका. आनी तेच परी जशें गूड फ्रायडे आतां पुरसांव काडलें, कितें केल्लें, शिवोतमा आनी परगोट जाल्लें. सो हांव कितें करपा लागलो बाब, पुरसांव काडलें पळय, हांव एक जेजू कोश्टाचेर म्हगेलो देव हे भाशेन सफर जाला, हे भाशेन ताका वयल्लो म्हणून आमी कितें कोताय तें हांव इमॅजीन कोतालो. पूण कितें जालें बाब, पुरसांव हांव दुसऱ्यांक सांगना, पूण म्हगेल्या लायफान एक टायमार जेन्ना पुरसांव वयताय बाब, आत पासून पुरसांव आहलें जायते जाण कोण फोटो काडटाय, कोण आनी कितें काडटाय, कोण उलयताय. हें हांवें पासून केलो आहा म्हगे लायफान बाय. हांव फोट मारना, कित्याक हो म्हगेलो एक टायम आहलो, हांवूय बीन तेच भाशेन कोतालो. पूण आतां कितें आहा बाब, आतां जेन्ना हांव पुरसांव आहलो न्हू, हांव एक टंग्सान वयतालो आनी हांव एक मॅडिटेट कोतालो, एक स्क्रिप्चर घेवन जें देवागे उतर आहा तें. कित्याक हांव तेजें आतां नियाळ कोतां कितें आहा तें. आतां तूं तें पुरसांव वयता, कितें वयता, तुका तें मिनींगू ना, तुका तें कांय सोजमणी ना, तूं कांय भाग घेवपा शकना, ताका सोजमणी ना कितें आहा तें. सो आतां तुमकां सोजमोलें न्हू की जेजू गूड फ्रायडे मोन्ना. ही ऑलरेडी डायड 2000 years ago आनी तो पुनर्जीवन जाला. जें करपा आहा तेणें तें केलां. ओन्ली आतां तेणें कितें केलें तेजें आमी भावार्थ धरून तें आमी जिवीत जियोवपा जाय. ओन्ली दॅट फेथ. ओके. जशें सिस्टरीक हांव उडो आयकतालो, ताच्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. लॉट ऑफ स्क्रिप्चर ही वॉज डिस्क्रायबींग. आतां आमी जायते जाण हे स्क्रिप्चर दिताय, जायते दिताय. ओके. सो आतां आमी कितें करया न्हू, मातशें बॅक या. हें जायते न्हू बाब, यू आर द न्यू पर्सन्स नाव हियर. ओके. कितें आहा, जशें एक डिवायन एक्शन खुर्सार कितें जाला न्हू, कितें आहा बाब, फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड कितें तूं स्क्रिप्चर घेता, कितें घेता. लॉट ऑफ थिंग्स आहा ते, एक वस्त न्हू, तूं जायतें आहा जें म्हणटाय न्हू सगळें कॉम्बिनेशन तें. बट फर्स्ट बेजीक यू शूड नो वॉट जीजस हॅज डन फॉर यू ऑन द क्रॉस. जेजून तुज पासत खुर्सार कितें केलां ही पयलीं आमी सोजमून घेवपा जायी. आमी जायते पाटी डिवायन एक्सचेंज आयकलो आहा, तूं जायते टॉपिक्स पासून युट्यूबाचेर मेळटले डिवायन एक्सचेंज. ओके. आनी दुसरें आहा तें कितें म्हणटाय तें डिवायन एक्सचेंज. आनी आतां हो डिवायन एक्सचेंज जेन्ना तुका जेजून खुर्सार कितें केलां आनी तिगे आयडेंटिटी कितें आहा जेजू वरवीं, तूं कोण म्हूण वयता तें पयलीं आमी जाण जावपा जाय. तेन्नाच फुडें आमी न्हू फुडलें जें स्क्रिप्चर आमी जें कितें घेताय तें सगळें तेजें आमी नियाळ करपा आमी पावतले. ओके. सो ओके, फर्स्ट आतां आमी मातशें न्हू बॅक या. ओके. स्टार्टींग खुर्सार कितें जालें तेजे पयलीं जेजू येवपा कारण कितें आहलो आनी वॉट वॉज द बिगिनींग. ओके. वी हॅव टू अंडरस्टँड. जायते पाटी आमकां येयला, पूण आयज एक न्हू आमी एक सिंपल वेयान या अंडरस्टँड जावपाक. कित्याक आतां हांव बाब जायते कडेन आंटी हांव जायते कडेन वयता देवागे उतर दिवपा, पूण फर्स्ट आय ऑलवेज प्रीच
जेजून फुरसार आमचे पासत कित केलां, जेजू येवपाक कारण कितें आसलो संवसारां, वाय ही केम ऑन द अर्थ, वॉट वॉज द रिजन बिहायंड इट. कित्याक हें जेन्ना पासून तुका अंडरस्टँडींग ना, तुवें तें थोडेंशें कितें सांगलें आनी तेजें मागणी केलें येयलें, मे बी दॅट पर्सन वील गेट हील्ड. पूण त्या मनशाक कितें सोजमणी आहा, फुरसार कितें जालें तें एक्चुली, कितें आयडेंटिटी आहा ती. ओके, सो आतां आमी न्हू स्क्रिप्चर्सां या मातशें. ओके, आतां देवान जेन्ना संवसार रचलो तेन्ना आदामाक सगळो संवसार रचून आदामा आनी इवे रचली. ओके, सो ही मोस्ट सगळ्या जाणां, हांव चड डिटेल वचना, पूण सिंपल करून आतां आमी तें घेया एक्चुली कितें आहा तें सिंपल अंडरस्टँडींग जावपा लोकांक. ओके, देवान मनशा कोणा भाशेन रचलेलो, करेक्ट. ओके, सो बायबला म्हणला की देवान मनशा भितर सुस्कार घायलो, ब्रेथ घायलो आनी मनीस तयार जाला. सो आतां टेल मी वन थिंग ब्रदर, इफ यू नो, एक मनीस कितू पार्टान डिवायड केलो आहा, हाऊ मेनी पार्ट्स आर इन वन पर्सन? या यू नो. ओके, तूं जाणा मनशा कितू भागान डिवायड केलो आहा तो? Person is divided into 3 parts. Okay, spirit, soul and body. That you know? Okay, बाय तू खबर आहा? Okay. आतां God is a spirit. आमी बीन स्पिरीट. देवाको उलयता जाल्यार कितकोन उलोवपा जाय? स्पिरीट टू स्पिरीट. ओके, आतां स्पिरीट, सोल एंड बॉडीचे न्हू आमी जायते टिचिंग्सूय दिलो आहाय. ओके, but today we'll again see what exact it is. Okay, कितें जाला आनी कित्या लागून कितें जाता तें. ओके, so I want here 3 persons. Okay, राव, before that आतां म्हाका एक सांग, पातोक येयलो कितको न्हू? How the sin came into this world? No, disobedience was there. पूण म्हाका एक सांग, म्हणजे देवान जेन्ना सांगलोलें एडमाक तूं हें फळ खायनाक म्हूण, तेजें तूं फळ खातलो त्या दिसा तूं मरतलो. ओके, सो जस्ट टेल मी वन थिंग नाव ब्रदर, तें फळ इवेन पयलीं खायलें, एडमान खायलें, दे डायड? या, एक्चुली दे डायड इन स्पिरिच्युअल, आत्मीकपणान मेली. कळ्ळें तुका? फिजिकली मेल नाय, आत्मीकपणान. आतां एक फर्स्ट आमी न्हू कितें सांगता जाल्यार एक बॅकअप स्क्रिप्चर जालें. फर्स्ट वी वील टेक स्पिरीट, सोल एंड बॉडी. ओके, हें हूंय दिलो आहा तें आमकां भाग 1 Thessalonians 5-23. कित्याक स्क्रिप्चर्स गरजेचे. हें बायबला कितें हें तूं वचोन मागीर चॅक करूं ना, कित्याक कितें सांगलें म्हणटरी हो मनीस 3 पार्टान कितकोन डिवायड जाता हूंय बरयलो आहा. वी हॅव टू टेक इट. 1 Thessalonians 5-23. ओके, सी बाय तूं कोंकणीन मातशें काण दवर. ओके, बेटा. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ come again. You see, in this scripture we get that person is divided into 3 parts. सारकें आहा न्हू बाय? कोंकणीन वाच बाय आतां. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णयेन पवित्र करून आनी जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी येतलो त्या दिसाक तुमच्या आख्या जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी विरेन सांबाळूं. ओके, कितें आहा न्हू, फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड, स्पिरीट म्हणटा तो आत्मो. आमचे भितर एक आत्मा आहा. ओके, सोल. आतां सोलान कन्फ्युजन जाता. आमी जायते पाटी सोल कितें म्हूण घेताय, आत्मोय म्हूण घेताय. यू नो अंजला, सोल म्हळ्यार कितें जाता, एक आम सोल मेळ्ळा सोल रेस्ट इन पीस म्हणटाय. बट हियर सोल म्हळ्यार न्हू तिगेलें मन. ओके, एंड युअर बॉडी. आतां एक्झॅक्ट चोया कितें जालें तें. ओके, फॉर दीस आय रिक्वायर्ड 3 पर्सन्स. अंजला मातशें घे. अंजला बाप, अंजला हिंगा उबो राव, तूं कांय करपा कांय ना.
we'll take what exactly happened now. Okay, Deepak, sister, you come. Deepak, you can come, sister. Yeah, come. Just say a line in Radha Gita. Deepak. Deepak, inge. Okay. Okay, you go that side. Bye, Tumma Sheshroy. Okay. Okay. See, वो एक मुनीस, ओके. This is a person. आता spirit, soul and body आम्ही माशा पोते renew करूया mind, ओके. वो एक मुनीस, ओके. एज भितर किती हा? This is spirit, आत्मा. आणि एक मन, ओके. सो आता किती हा? ह्यो दोन वस्तू तेज भितर हा, body भितर हा. This is a body. In this, spirit and soul is there, okay. आता किती झाला actually first? This was the spirit, okay. And this is a body, and here आमचे मन, soul. So what was happening when the God created Adam? म्हणजे तो आत्मा आसलो न्हू, it was connected with God, spirit to spirit. म्हणजे कितें हो आत्मा कितें करतालो, एक देवा सोयम आसलेलो. This was having God's nature, okay. आनी हो कितें करतालो, हो काण कितें डिसिजन घेवपा मना सांगतालो आनी मन काडटालें कुडी सांगतालें. So it was working like this. So now what happened? आता हे हो आत्मा कितें आहा, this is having a God nature, okay. आता न्हू हांवें एक थोडे दोन हें कोण हाडलो हांवें. I will show you, I will make it easy, okay. जेन्ना आदावान जेन्ना पातो केलें न्हू, हो जो स्पिरीट आसलेलो जो मनशा भितर ऑल वन, ओके. हो आत्मा कितें जालो? This was God nature. This spirit was having a God nature. तेका देवा सोयम आसलेलो भितर. पूण जेन्ना पातो केलें न्हू, एज भितर sin nature येयलो, ओके. I will show you now. See, एक आनी एक बोर्ड आहा that I will come later, okay. Easy करपा लागून. This is a spirit now, the soul, and this is a body, okay. So before spirit to spirit, देव कितें कोत्तें देवागे हाती येवजण आलो ती सोदां बॉडी तो हें कोतालो. पूण आतां कितें जालें, जेन्ना पातो केलें, एज भितर जो देवा सोयम आसलेलो न्हू, गॉड नेचर, इट केम आउट. आनी त्या जाग्यार कितें येयलें, यू जस्ट होल्ड दिस, sin nature. आनी तेणी कोंकणीनूय बरयलो हा, पातकाचो सोयम, ओके. सो आतां हें येयलें, तेज्या फळ कितें हांवें सगलीं दुयेंस, एंगर, जेलसी, एवरीथींग, ओके. हें सगलें हे आत्म्या भितर आतां येयलें. आतां हो कितें कोता, हे गेलो आनी देवा गेलो, कनेक्शन ना. हेज भितर आतां कितें, सोयताना सोयम येयला, म्हणजे sin nature येयला. म्हणजे सोयतान कितें सांग दितलें, हो काट आनी कोणा सांगता, मायंडा सांगता, मायंड काटा बॉडी सांगता. सो नाव दीस थ्री, ऑल दीस थ्री आर नॉट एग्रींग विथ द देव कितें सांगता न्हू, एग्री जायना. कित्याक हेज भितर आतां कितें जालो हा, sin nature येयलो हा, ओके. आतां कळ्ळें न्हू तुमकां, सिंपल वे आहा न्हू वॉट हॅपन एक्चुली. हेजें ऑलरेडी जायतें एक्सप्लेनेशन दिलां, पूण हांव चडूय डिपली वचना, बट सिंपल तुमकां अंडरस्टँड जालें कितें जालें तें. गॉड नेचर केम आउट, आत्मा थिंगा आहा, बट दॅट गॉड नेचर कोन आउट, स्पिरीट. पूण त्या आत्म्या भितर कितें येयलें, sin nature. सो ती दुयेंसां, हेट्रेड, जेलसी, वॉट एवर थिंग केम इन दॅट पर्सन, ओके. आनी तो आतां कितें कोता, तिगे मायंड कितें जाल्यार सगलें देंवसरागे आयकता, कितें डिसिजन घेवपा तें वताक सांगता, पूण देवा फुडें कनेक्शन तुटलें, ओके. नाव यू कॅन गो, ओके. दिपकस आतां हो लेटर हो मागीरूय येतलो, ओके. आय वील टेक इट लेटर, ओके. आतां दुसरें आहा तें, आतां कितें जालां, हो जेन्ना सोयम येयलो, तेदोन कितें जालें, देवा गेलें आनी मनशा गेलें, रिलेशन गॉट कट. आतां कितें आहा, हो आत्मा आहा तो देवा, म्हणजे देव तेका एक्सपेक्ट, म्हणजे कितें जालें, एक sin, गॉड इज होली, देव पवित्र. सो देव कितें एक्सपेक्ट कोना. सो आतां हें सिना पातकाचें आतां कितें आहा, जैत व्हरोंक जाय देवा. कितें हें पातक मनशा गेलें काडूंक जाय, कित्याक आमी देवागे भुरगीं म्हणचे कितें, देवा कितें जाय आमी आतां आपणा फुडें येयलोलीं. बट नाव सी, आतां कितें म्हणटाय, आतां जेजू, when Jesus came, आतां देवागे उतर कितें म्हणटा, देव जेजू जल्मलो पयत आत्म्या उदेशी.
Can you tell me, brother, why that पयत आत्म्या उद्देशी तो कित्या लागून जालो? Why that तो तेगेलो म्हणजे सायमागे म्हणजे जोजफा वांगडा फिजिकल रिलेशन ते कित्या देवान हाडूना? Why? थोड्यांक खबर आसतली, so don't tell me, okay? Give me the answer. Whatever, ते wrong जावं कितें जावं बाबा, सगळें आमी शिकताय. Okay? You understand, no? When angel Gabriel came, he asked the permission to Mother Mary, म्हणजे तूं गोरबे जातली पयत आत्म्या उद्देशी, with the help of the Holy Spirit, okay? पूण हिंगा आतां फिजिकल रिलेशनान जावपा जायना आसलें, जोजफा गेलो म्हणजे फिजिकल रिलेशनान जेजू हाडून जातालो, okay? But why it was not done like that? Just think of it. Why? There is a reason behind it. कित्या लागून तो पयत आत्म्या उद्देशी डायरेक्ट ते पोटांत घायला देवान, कन्सीव केल्या ते? सिस्टर, हां, no, it is, see, it is, you're telling is okay, but give me exact why it was not true man. Josepha gelo. No. Okay, wait. What? Okay. Okay. That is correct, brother. But I told you, when Adam sinned, मुनशा भितरात कितें एक आमी spirit, soul and body already we had sinned. What has actually happened, okay? Now tell me, at the path again, what happened exactly? How this, what happened? At the path again कित जालें? एक तो sin nature येलो, okay? Now understand what was happening. This, you are told correct, sister. I am not telling you are not told. Patki mun, okay? Yeah. Adam bitor कितें येलो बाब आतां? पातका सोयम येलो. Before he was having a God nature. आतां कितें जाता? Now Adam is having जशें म्हणटा न्हू एक physical relation जाता, इवे कडेन भुरगो जाता. So on that child also is now पातका सोयम आहा. आतां हें कितें मल्टिप्लाय जायत आहा. That sin now going जनरेशन म्हणजे तें एकल्यासान दुसऱ्या वसोत आहा, ओके? स्टील दॅट देवान आजून पासून त्या पातकाचो आजून पासून डील केलें ना तेका, ओके? सो दीस इज दॅट. आतां दुसरें, आतां एक स्क्रिप्चर आमी चोवपा जाय. बायबल सांगता जेजू सोडून सगलो मनीस पातकी आहलोलो, ओके? सो लेट्स सी वीच स्क्रिप्चर इट इज. वी वील टेक Romans 3:23. Romans 3:23. Okay. Say, Romans 3:20 म्हणटा, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. हिंग जायते जाण म्हणटाय न्हू, तूं कितकोन सांगूं शकता? आमी एक बॅकअप स्क्रिप्चर मागताय कोणा कडेन जाल्यार. कोणें सांगलो जेजू सोडून सगलो मनीस पातकी, तूं कितकोन सांगूं शकना तो पातकी, ती पातकी नाहलो, तो पातकी नाहलोलो. But here the scriptures tells exactly, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. पळय आतां कोंकणीन वाचूं मातशें. खरेंच सगळीं पातकी जालीं आनी आपले मोहिमेन वांटो घेवंक जें देवान मनशाक निर्मिल्लें तेंच तांकां चुकलें. Understand now? This is the backup scripture. Yeah. Means Munis Konagana Munchan Patok, everyone was having that sin nature. I think sin nature, one we will take an example. Atya Muncha Bitor Patka Soy Mahagaina, I will give one example, okay? This long time Papa also had given this example, okay? I think Burgiz Olmota. Burgiz Olmol Mutri. मे बी एक दोरतून ते 1 year जालें, एक 2 years जालें आंटी. आतां आनी एक भुरगें न्यूली बॉर्न जालें, ओके?
आतां एक माय आपणा गेली हें 2 years बेबी आहा तें हेडोयता हांग्यान घेवन ओके आनी आम ताका दुसरें भुरगें मातशें उठलें आतां हांव कितें करतां हे 2 वर्सां भुरगें हांव बेडीचेर दोता जमनीर दोता ना आतां हांव कितें करतां 1 year बेबी आतां हांव घेता आनी ताका मातशें हेडोयता ओके दूद दिता कितें जावं आतां 2 वर्सां जें भुरगें आहा तें कितें रिएक्शन आसतलें कितें आसतलें यू जस्ट टेल मी ब्रदर आतां त्या भुरग्याक तुवें सांगलां दुस्मा हें जेलसी नोसाय बीन म्हणटें राग म्हणटा तुवें शिकयला माय शिकयता Why? Because he has got a sin nature. You understand, brother? So that person is having that sin nature. So it is go on and increasing. Also, okay? So these are the examples, and this is the scripture where it tells that everyone is a sinner. Okay? Soglo munis patke alolo Jesus sodon. Okay? At tu kai sanglole brother. Jesus सायम्या उदेशी गोरबेस जालो कित्या लागून बिकॉज फिजिकल रिलेशन ना थिंगा इफ सपोज तो झुजे गेलो आनी सायम्यान गेलो जोरी तर फिजिकल रिलेशन जालोलो जाल्यार तेजेरूय कितें आसता आसलोलें सीन नेचर आसता आसलो यू गॉट इट नो सो दॅट्स वाय गॉड क्रिएटेड हिम आतां दुसरें आनी एक क्वेश्चन हें तितलें इम्पॉर्टंट ना बट वन मोर थिंग इज देर सायमाय देवा कडेन परमिशन कित्याक घेवपा देवाक सायमायको परमिशन कित्याक लागून घेवपा जाय आसलें सो एंजल गॅब्रियल येता न्हू यास यू वील कन्सिडर गोरबेस जातोली आनी हें जातोलें तें सांगता सगलें आतां देव सी गॉड इज आवर क्रिएटर देवाच्यान डायरेक्ट सायमायन सांगो जाय नाल्यार एंजल गॅब्रियलान तूं गोरबेस जातोली देवागे पूत तिगे पोटां जल्मतलो सो तूं ताका एक्सपेक्ट कर No, divine plan is already there. You are correct. But why is asking the permission to Mother Mary? Dev no, see God, correct Agnela? Dev, देवाच्यान कितें देवान आमकां क्रिएट केलें म्हण देवाच्यान डायरेक्ट घालून जात न्हू ते एक इंचारपाक कितें जाय आसलें करेक्ट सो टेल मी नाव सिस्टर ब्रदर why that permission was asked माय सायमाय कितें म्हणटा जाव तुजें उतरां सोवें तेन्नाच ती नो फेथ आतां फेथाचें उलयता जाय जाल्यार बायबलान चोवपाक गेले जाल्यार न्हू सायमाय नो वर्जीन इज द ब्रदर बिकॉज सीन नेचर दॅट इज करेक्ट ओके No. See the biblical, the spiritual कितें आहा तूं बाप? Now just tell me, हो संवसार जेन्ना देवान रचलोलो एज अधिकार कोणा दिलो आसलोलो? कोणाक? ओके मनशा दिलोलो मे बी यू गॉट एट स्क्रिप्चर तूं वाचलें जाल्यार वच आनी देव कितें सांगता गो एंड मल्टिप्लाय वचून सगल्यांचें राज कर म्हूण ओके सो दीस हो संवसार कोणा हातीन दिलो आहा देवान मनशा हातीन सो यू हॅव टू अंडरस्टँड ब्रदर विदावट आवर आमगे उतराचें न्हू देवाच्यान कांयच करून हाडूंक जायना अंटील हें कित्याक हो संवसार कोण रचलो आहा देवान आमच्या हातीन घायलो आहा पूण मनशान कोणा हातीन दिलो जे पातो फळ हायन कोणा हातीन घायलो देंवचरा हातीन घायलो सो दॅट्स वाय दॅट परमिशन वॉज नीडेड जेन्ना पासून सायमाय ओय म्हणा न्हू तेन्ना पासून तो भुरगो कन्सीव जायची ना आसलोलो बिकॉज दॅट वयस तें उतर देवा जाय आसलोलें यू अंडरस्टँड न्हू जावं तुजे उतरा प्रमाणे तेन्नाच ती कन्सीव जाता ओके नाव दीस इज दे आतां साम 89:34 टेक ब्रदर स्तोत्र 89:34 89:34
See, here God tells what? No, I will not break my covenant. I will not take back a single word I said. देवान जे कितें उलयलो आहा देवानो सिस्टम गायलो आहा ह्या संवसारांत भुरग्या जल्मा हाडपाक कुसवो जायो. ही नीड अ वुमन्स वूम कळ्ळें तुका आतां ते पयलेसान सांगलो आहा न्हू गो एंड मल्टिप्लाय एंड वॉट एवर. सो हो सिस्टम कोण कोण गायलो आहा? देवान. सो देवान कितें आहा बाब आतां यू अंडरस्टँड न्हू? हियर देवान कितें केलां तो पोत्ते उतो तें चेंज करूं शकना. गॉड वील नेवर डू इट फॉर यू. तूं कितलोच उचूर कर कितें कर, ही वील नॉट हॅव मर्सी ऑन दॅट. तें कितें उलयलां इट इज फायनल. पूण आम कितें कोताय मनीस वी आर जायत्यो आमगे क्रिएट कोताय जायते वस्त आहाय त्यो. यू गॉट इट नो? सो दीस इज द स्क्रिप्चर. ओके नाव आतां आमी मातशें न्हू जेजूचे खुर्साचे नियाळ करया. ओके आतां आमी जायते पाटी इगोर्जी वयताय जावं आनी हूंय आमी खुर्साचे इमाज चोयताय जेजू गेली. कितली गांव दिसती पडटाय तुमकां ब्रदर? इगोर्जी वयता जावं कोपलां जावं हूंय वयताय आमी एक इमाज चोयताय न्ही आमी जेजूगे खुर्सार. सो ते कितूय अशे पासून तुका गाय दिसती पडटाय? 5. ओके आतां चोया जेजूगे हाल कितें जालो त्या खुर्सार. ओके हें आम कितें बाब वी नो ओन्ली ऑन द क्रॉस. आमी एक खुरीस चोयना आमी तो चोयताय जेजूगे हाल कितें जालो हाय ते. आतां तुमी एक पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हूण मुवी केन्ना चोयलो आहा तुमी? पॅशन ऑफ क्रायस्ट इट्स अ वेरी ओल्ड मुवी. आय थिंक इट केम इन 2004. आनी ती चोयली तुवें पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवी अंजना बाब? तुवें चोयलां पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवी? चोयली तुवें? यू डोंट नो कोंकणी? ओके 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 ब्रदर have you seen the movie Passion of Christ? Okay, not fully I have seen. Okay, I seen that movie long time 2004 and Boti Ralo tenna it just was released that time. Okay, but again in the between also I seen that movie. Mostly I take it go so Easter येता कितें येता न्हू I mostly look that time because ते feeling जावपाक कितें आमी कोरजमा नियाळ कोताय म्हण. ओके आतां हॅव यू सीन दॅट मुवी? जेजू कितू पासून त्या कितू थिंग पांचू दाखयल्याय ताका. हॅव यू सीन हाव दॅट बॉडी? इट वॉज ट्रुटली ब्रुटेड. चोवपा जायना. इन दॅट वन सीन यू नो ताका तो बांदून ताका मार मारताय वन दॅट वीप यू नो दॅट मास येता ताका व्हडोन. हॅव यू सीन? तेन्ना मगे सांगलो उब जालोली बिकॉज आनी कितें आसलोलें इन दॅट मुवी नो दॅट मेल गिब्सन वॉज अ डायरेक्टर. आनीकूय तो दाखोवपा सोदतालो जेजू गेलें कितें केलो आहा बट ताका एक सेन्सर बोर्ड म्हूण आसता. दॅट सेन्सर बोर्ड कितें तुवें कितें पिक्चर काडला म्हणटा एक सेन्सर बोर्ड चोयतात कितले पासून दाखोवपा जाता तें तुज्यान. सो ही वॉन्टेड टू शो मोर ऑन दॅट बट सेन्सर बोर्ड नॉट अलावड फॉर हिम. कित्याक ते भाशेन तें दाखोवपा जायनासलो म्हूण. आतां चोया बायबला उदेशी आमी सदां जेजू गेले ताका लागून कितें आहा न्हू यू हॅव टू अंडरस्टँड. हांवें तुमकां कित्याक लागून सांगलां until and unless what Jesus has suffered and what he has done on the cross and what is your identity in Christ, no, you will not understand. तुका फुडलें कांय समजपाना. First you have to understand what has happened on that cross. कळ्ळां न्हू बाब? Okay, now we will go to the scriptures. Let's see how Jesus suffered. Okay, now first we'll take the scripture Isaiah 52:14. Isaiah 52:14. These are all scriptures related to Jesus Christ. And सातशी वर्सां आयजाया प्रवाद्यान न्हू पयलें बरोवन दवरलो आसलोलें जेजू गेलें जेजू कित सोंसपा आहा तो. मोस्टली एवरीबडी नोज इट बट वी विल आतां मातशें न्हू रिवायज करया. ओके कित्याक हें जायते जाणां थोड्या न्हू आजून पासून मातशें सोजमोना. आतां सिंपल आनी इजी करया. जेजूगे खुर्साचे आतां आमी नियाळ करया हाव वी हॅड सफर्ड. जे आम खुरीस चोयताय तो आनी रियलिटी जेजूगे हाल कितें जालो आहाय ते. But many were amazed when they saw him. His face was so disfigured, he seemed hardly human, and from his appearance one would scarcely know he was a man.
कोंकणीन वाचबाय आतां. मनशाचें रुपूच ताका नासलें, नोदरेक तो इतलो सोबन नासलेलो जालो की ताका पळोवंक लोक सारकोच तोटाकलो. ओके. आतां हांव स्क्रिप्चर वाचलो त्या प्रमाणे जेजूचो कितें जालो तें फुरसार. जेजू म्हणटा तो मनीस म्हूण वळखोपा येना आसलो फुरसार. नाव यू सी तेजे हाल कितें जालो आहाय त्या फुरसार. कोणा लागून जालो आहा हें सगलें. आमचे पासत आतां जेजू फुरसार हें घेता सगलें. पूण आतां हें एपियरन्सा प्रमाणे चोयाय तुमी कितें म्हणटा. हीज फेस वॉज सो डिसफिगर्ड ही सीम्ड हार्डली ह्युमन. म्हणजे तो मनशा भाशेन दिसो नासलोलो मनीस म्हूण तो फुरसार आहा म्हूण. कळ्ळें तुका. इतलो ताका टॉर्चर म्हणजे इतलो ताका हें केलो आहा. ओके. सो दीस इज वन स्क्रिप्चर. नाव हे स्क्रिप्चर भरपूर गरजे आहा. यू हॅव टू रियलायज एक्चुली तुवें ते हे स्क्रिप्चराचेर मेडिटेट करपा जाय. वॉट जिजस हॅज सफर्ड फॉर मी ऑन द क्रॉस. म्हजे पासो तेणें सोंसलां. ओके. सो this is this thing, and okay, we'll take another scripture. Isaiah 53 will take later. Okay, तुमकां तेगेलें सांगलो हा. We'll now go into Psalms 22:12-19. कित्याक we have to understand आम जी फुरसा जेजूगे इमाज चोयताय आनी रियलिटी बायबलांतल्यान चोयल जाल्यार कितू डिफरन्स आहा तो. Psalm 22, okay. Ata, see, this also tells about Jesus, how he suffered on the cross, okay? I take step by step, yeah, okay? Okay, it was Psalm 20, 12:19. Sorry, brother, 12, take 12. 12. No, it is okay, just roll it down. No, it is correct, but you take 12. Okay. Say, my enemies surround me like a herd of bulls. Fierce bulls of Bashan have hemmed me in. कोंकणीन वाचबाय. कितलेच बैल म्हाका सोरभोंवती चेंचतात. बासानाचे दारूण बैल म्हाका वेडो घालतात. आतां भाशान म्हणटा न्हू. यू हॅव टू टेक दोज सोल्जर्स जे कोण सोकला आसलोले न्हू तेका सामके ते मोस्कोर कोताले जायते कोताले. दीज आर द ऑल दीस थिंग्स. ओके गो अप ब्रदर. स्टडिंग लायक लायन्स दे ओपन देयर जॉज अगेन्स्ट मी रोरिंग एंड टेरिंग इन टू देयर प्रे. ओके दिस ऑल्सो गो अप. विल टेक 14. ओके नाव लिसन. आय थिंक वाचे आमी. माय लायफ इज पोर्ड आउट लायक वॉटर and all my bones are out of joint. My heart is like wax melting within me. इंकीत सांगता देवाक पळय बाय कोंकणीन वाच. सुकूंक पावलोले जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो. सुटून गेल्यान सोगलीं म्हजीं हाडां. म्हजें काळीज मेणा वरवीं म्हज्या हड्ड्यान कोडोन गेलें. You say, my life is poured out like water. म्हणजे जेजू गेले न्हू शेप एश कोन जालोली उदका भाशेन. आतां उदो आम सोकला काय जाल्यार उदका शेप कितें जाता. केसो जाता न्हू. एक शेप आकार घेता कसलोच. जेजू गेली शेप म्हणजे आकार ते भाशेन जाल्लो. दुसरी वस्त कितें म्हणटा. एंड ऑल माय बोन्स आर आउट ऑफ जॉयंट. सगलीं जेजू गेलीं हाडां आसलोलीं तीं सगलीं जॉयंटां भायर सुटलोलीं. आतां हे स्क्रिप्चर्स आर वेरी इम्पॉर्टंट. जे कोण आतां म्हणटाय न्हू जेजूच्या गायांनी पेकोणी मेळ म्हूण. आतां हे स्क्रिप्चर्स जे कोणा हाडां प्रॉब्लम आहाय न्हू तेन्ना हो आमी स्क्रिप्चर चडसो घेताय. जे तूं आमी कितें म्हणटाय जेजू तुजी हाडां भायर सोडलोलीं फुरसार ताकी म्हजी हाडां गोट उरोंक. अशें करून आमी तो स्क्रिप्चर कन्फेस कोताय. But you have to realize in reality all my bones were out. जेजू गेले एक आड ताजें जॉयंटांतल्यान भायर सुटलोलें. ओके. My heart is like wax melting within me.
म्हणजे काळीज ते गेले म्हणटा न्हू हांवतालें अशें करून म्हणजे रोगून सगलें कळ्ळें तुका कोणाक काळजा जेन्ना जो एक डिफिकल्टी आसता तेन्ना हो एक स्क्रिप्चर आमी उजार करूंक जाता. दीस आर द स्क्रिप्चर्स. पूण हे स्क्रिप्चर केन्ना गळोन येतले? फर्स्ट यू हॅव टू तुका सोजमूण जाय फुरसार कितें जालो आहा तें. तुका दिलें बाब तूं येयलो मुछोड्या आनी हांवें तुजें मागणी केलें आनी सिंपली गेव यू तुगे हाडांक कितें प्रॉब्लम आहा हो स्क्रिप्चर घे आनी यू कन्फेस इट. यू वील कन्फेस इट ब्रदर. बट डू यू रियली नो वॉट हॅज हॅपन ऑन द क्रॉस? तूं कितें खबर आहा फुरसार कितें जालो आहा तें? तो स्क्रिप्चर कित्याक तुका सोजमूण ना. सो दीस इज देर. ओके ना आतां वयर वच बाब मातशें वयर घे. My strength has dried up like sun-baked clay. My tongue sticks to the roof of my mouth. You have laid me in the dust and left me for dead. कोंकणीन वाच बाय. कुंबुराचे भाजलोले मातये भाशेन म्हजो सगलो सुकून गेलो, म्हजो गळो सुकून गेलो, जीब मोळ्यार ताळ्याक चिटकोले. You had laid me in the dust and left me for dead. कुंबुराचे भाजलोले मातये भाशेन म्हजो गळो सुकून गेलो. ओके. जीब मोळ्यार म्हज्या ताळेक ओके चिटकोल्यार. ओके मे बी इन कोंकणी ट्रान्सलेशनाचें तें घोडे ना. ओके सो हिंगा देवागे जेजूगे म्हणटा स्ट्रेंथ आहा ती सामकी काबार जालें सांज सुकोन गेलोली. ओके इतले तेजे हाल जालो आहाय. दुसरी म्हणटा तेजी जीब आहा ती सामकी वयर ताड्या चिटकोन आहलोली. सो नाव दीस इज द पिक्चर ऑफ रियलिटी इन जीजस हाव ही सफर्ड ऑन द क्रॉस. आतां हो स्क्रिप्चर गेले आनी आमी एक फुरसा इमा चोयल जाल्यार डिफरन्स आहा. डिफरन्स आहा. आं ताका लागून आमी पयलीं जेजून फुरसार कितें जालां एक्चुली वी हॅव टू अंडरस्टँड हाव ही हॅड सफर्ड. आमकां कितें आहा न्हू तें बायबलांतल्यान तूं जेजू गेले जोरी तर सफरींग चोवपाक गेलो न्हू आमचे कांटे लोंव उब जातोली बिकॉज हाव ही सफर्ड फॉर अस ऑन द क्रॉस. आनी एक स्क्रिप्चर आहा Isaiah 50:6. I offered my back to those who beat me and my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mockery and spitting. कोंकणीन वाच पळय. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दिली, म्हजें खाड ओडून काडटल्यांक म्हजे पोले दाखयले, म्हज्यो केण्ण्यो कोत्तले आनीक म्हजेर टिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड पेल्यान काडूंक ना. ओके हिंग देवागे उतर सांगता जेजून फाट दाखयले ते तोंडाचे तापटे पासून माले तें आम सगळें शिवोतमाना ऑलरेडी चोयताय तें कितें कोन्न गेला तेजे कांट्या मुकूट गायलो हें सगळें आमी चोयलां. थिंग कितें म्हणटा तेगे हाड जे आमी अशें तोंड जें आमी घांस जे काटाय न्हू म्हणटाय न्हू तेश कोन्न तेगेलें हाडा पासून दोज हू पुल्ड आउट माय बियर्ड. करेक्ट. These are all the scriptures related to Jesus and if you go in the four gospels also ते कितें कोन्न टॉर्चर केलो आहा तुम चोयला. So this is the real reality how Jesus has suffered on the cross. आम न्हू की तेगे ते पांचूचे आमकां गाय दिसती पडटाय बट होल तेगेली बॉडी मास नाहलोले तेगे हाड भायर सरलोली यू नो इतलो तो हें जाल्लो. सो दीस इज द रियलिटी. आतां कोणा लागून तेणें सोंसलोलें? आं पूण आमी तेजे नियाळ कोताय केन्नाची. आम तें जिवीत तो कित्या लागून तो सोंसला तें एक्चुली कोणागे आहलोलें एक्चुली कोणा मेळपा आहलो तें आं बट तेणें आमचे पासत तें सोंसलें. ओके नाव आतां आमी ह्या 2 Corinthians 5:21 ब्रदर
ओके. आतां हो सगळो टॉर्चर जालो. ओके. हे सगळें आतां रिलेटेड आहा. आय वील टेल यू. ओके. फुरसारात कितें जालां. For God made Christ, who never sinned, to be offering for our sins so that we could be made right with God through Christ. आतां हो स्क्रिप्चर बाय पयलें मातशें कोंकणीन वाचू. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटाक आमी देवाची पवित्रतायेन देवाक मानवली जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार खांटाळो केलो. ओके. ब्रदर, कॅन यू पुट Matthew 27:46? 27:46. Okay. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why you have abandoned me. आतां ब्रदर, हें जेजून उतर कित्याक म्हणलां. यू नो, इफ यू गो इन टू द बायबल न्हू, तुमी बारीकसाणेन चोयलें जाल्यार बायबलान जेजू सगळे कडेन न्हू देवा आपणागे बाप म्हणटालो. Every time he was his father, okay? But why a gospel sodown in 3 gospels you will find here, he is not calling father, he is calling here God. Now you can give me the answer, brother, why he was not calling him father. Okay, we'll keep this scripture here only at that moment. I will discuss one more thing with you. You know, Jesu दोरची न्हू पयलीं जेत्समनी गार्डना वताय. ओके. आनी मागीर तो मागणी करूं वयता. ओके. तो कितें म्हणटा, बापा तुका जाय जाल्यार म्हजे वयल्यान तूं हें पात्र पयस कर, पूण म्हजी हुशी न्हू, पूण तुजी हुशी. हें 3 पाट तो देवा मागणी करता. ओके. नाव टेल मी ब्रदर, वॉज जिजस रियली भितालो मरपाक? हय, तूं जाण आसतलें बाय. यू वेट. ओके. ओके. बाय, तूं म्हाका एक सांग, जेजून देवा कित्याक म्हणलें, बाबा तुका जाय जाल्यार हें पात्र पयस कर म्हूण, पूण तुजी हुशी न्हू, पूण म्हजी हुशी. म्हजी हुशी न्हू, पूण तुजी हुशी. सो हें कित्याक लागून म्हणलें ताणें? म्हणजे जेजू मरपा आहा म्हूण पयलो सांगता न्हू एंजला. 3 पाट्यान पयलें प्रिडिक्शन दिलां आपणा तूं हेज्या थिंगा जातलें, आपूण मरतलो, तिसरे दीस आपूण पुनर्जन जातो म्हूण. हें जेजू पयलें सांगलेलो. करेक्ट सिस्टर? ऑलरेडी 3 टायम जेजून पयलें सांगलो आहा त्या शिसा आपणा हेज्या थिंगा जातलें, आपूण मरतो म्हूण. आतां हें उतर हिंगा तो ही वॉज डुईंग दॅट प्रेयर. वाय ही वॉज तो कित्याक लागून बापा हें पात जात जाल्यार पयस कर म्हणटालो? टेल मी सिस्टर. ही वॉज फियरींग फॉर द डॅथ? मरना भितालो? That he has to go, he knows. कित्याक देवागे उतर म्हणटा, ही एन्जॉय द क्रॉस हें म्हूण हुशेन ताणें गेल म्हणटा, हुरसार ताणें हें केलें म्हूण. कळ्ळें तुका? सो वाय ही हॅज, तो कित्याक लागून तें पात्र पयस कर म्हणटालो आंटी? ह्युमन बींग, ही हॅज टू डाय. तो तेंच मिशनां तेंच येयलो आहा न्हू. ही हॅज कम फॉर दॅट ओन्ली. ताका मरों जाय न्हू. तो मरना जाल्यार ताका त्या मिशन करपा लागून येयलो आहा न्हू तो. ही हॅज टू डाय. आनी ताका तें पयलीं खबर पासून आहा. ओके. सो वाय ही हॅज इंगाश वन प्लेस ही इज टेलिंग, माय गॉड, वाय यू हॅव अबॅन्डन मी. ओके. You are a little bit correct, sister. Okay. Now, brother, 2 Corinthians 5:21 again, brother. Okay.
हिंग कितें सांगता देवागे उतोरू फॉर गॉड मेड क्रायस्ट हू नेवर सीन टू बी ऑफरिंग फॉर अवर सीन सो डॅट वी कूड बी मेड रायट वीथ गॉड थ्रू क्रायस्ट. देव आतां कितें कोता फुरसा कडेन सगळे संवसारा मनशां पातकां कोणाचें घाता पुता कुडीचें घाता. नाव आय टोल्ड यू ब्रदर फर्स्ट ओनली हांवें तुमकां सांगलो आहा एक स्पिरीट सोल एंड बॉडी वी हॅव शोन. फर्स्ट एडम वॉज हॅविंग गॉड नेचर. तेगेलो स्पिरीट वॉज गॉड नेचर. गॉड टू गॉड देवा लागीं उलयतालो. बट द डे ही पातक केलें त्या दिसा कितें जालें देवा गेलें आनी मनशां गेलो संबंद तुटलो. इज गॉड कट. ट्राय टू अंडरस्टँड. आतां कट जालें म्हणटकीर कितें गॉड इज होली ताका पातक मातशें पूण कोता येना. नाव आतां जेन्ना सगल्या संवसाराची मनशाची पातकां काडूंक जेन्ना आमी बाप आपणागे पुताचे घाता तेगे कुडीचे जाल्यार म्हाका एक सांग बाप ताका आतां एक्सपेक्ट करतलो. ही हॅज नाव सीन नेचर. अंडरस्टँड. थिंग कितें जालां हिंग तेगेलें सेपरेशन जालें फॉर सम टायम. ही डजंट वॉन्टेड दॅट सेपरेशन फ्रॉम हीज फादर. तेका केन्ना न्हू आपणा बापा कडच्यान न्हू तो वयरूय आहलोलो संवसारा येवचे न्हू पयलीं तो सदांच बापा वाड्या संवसारा आसतना पासून तो सदां आपणा बाप म्हणटा तो केन्ना सेपरेट जावूं ना. बट ही डजंट वॉन्ट दॅट सेपरेशन. हें सेपरेशन लागून तो म्हणटालो जाता जाल्यार पांय सुद्दां मोन्ना बी नाहलोलो. आतां तें सेपरेशन तें कित्याक लागून तेणें सोंसलें कित्या आमी आतां देवा कडच्या सेपरेट रिजेक्शन जावपा नाक देखून. आतां आनीक स्क्रिप्चर घेया. ओके वील टेक दॅट स्क्रिप्चर मॅथ्यू 27:51 ब्रदर. ओके यू नो जेजू जेन्ना फुरसार मेलो तेन्ना एक हें जालो आहा. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook, rocks split apart. देवागे उतर सांगता जेजू जेन्ना फुरसार मेलो तेन्ना देव मंदिराचो पड्डो वयर सावन तुटलो. आतां सिस्टर can you tell me about this temple? What was in the Old Testament? What was actually temple and कितें जातालें एक्चुअली तो पड्डो कित्याक लागून आहलोलो. हिंग म्हटलो देव मंदिरा पड्डो आहा तो वयर सावन सकला सावन तुटलो. सो तो आतां कित्याक लागून तुटलो एक्चुअली म्हणजे तें कितें आहलोलें एक्चुअली. आं हय आसतालें. No, wherever it is mentioned, this is all in Old Testament. The Old Testament आहा सगळें. ओके I don't want to go there. आम एक शॉर्ट सिंपल वेयान आमकां अंडरस्टँड जाया एक्चुअली हें पड्डो वयर सावन तुटलो म्हणटाय. No. Okay, bye. You can tell me something तुज्यान कितें सांगात सिस्टर. Because they divided it when Jesus was crucified, no? They tried to divide his clothes. That is different, sister. I am asking about this, about the temple. देव मंदिरा पड्डो तुटलो तेज्या कोंकणीन वाच बाय. You take that scripture and just read it first. तेन्ना देव मंदिरांतल्यान गाबऱ्याचो पड्डो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. भूंय कांपली, खोडपां फुटलीं. ओके आतां कोंकणीन आयकलां न्हू देव मंदिरा पड्डो तुटलो. आतां ओल्ड टेस्टमेंटां तें चिंचाता तुमकां देव मंदिरां कितें आहलोलें एक्चुअली कितें चलतालें एक्चुअली. पड्डो तो पिसपाक कारण आहा न्हू ताका. नो आतां अंडरस्टँड जाय
हे देव मंदिरां हांव चड लाँग वचना ओके शॉर्ट एंड स्वीट करुया ओके देव मंदिरां आदले मांदामेंता कितें आहा न्हू देव मंदिर आहलेलें न्हू 2 डिवायड केलो आहलोलें पयलेक वचोन भेटोवणी आसताली फस्ट पयलीं एक आतां हिंग गेलो हिंग एक भेटोवणी चलताली पड्ड घाल म्हणटरी हाटल्यान होली टू होली देव रावतालो म्हणजे तो सामको पवित्र जागा आहलोलो आतां पवित्र जागा आहलो म्हणजे कितें आहा थिंग न्हू जो सिस्टर वॉट वी कॉल अनिशा हांकां पाद्री वयता तें कितें म्हणटाय नो दीस फॅरिजीस देव मंदिरा फादर भितर वयता तें कितें म्हणटाय गो फादर हांकां प्रिस्ट हाय प्रिस्ट ओके आतां कितें आहलोलें यू हॅव टू अंडरस्टँड हें वर्सा एक पाटी न्हू तेज भितर वचप आहलोलें पड्ड्या भितर कित्याक थिंग देव रावतालो त्या टेबल आल म्हण आसा कळ्ळें तुका थिंग देव रावतालो सो होलीस्ट प्लेस थिंग कोणाच्यान वचोंक जायना आहलोलें आनी जो कोण नॉर्मल मनशाच्यान तो वचोंक जायना आहलो थिंगा पूण वर्सा एक पाटी फादर म्हणजे हाय प्रिस्ट आहा तो थिंग भितर वचोन भेटोवन हें कोतालो कळ्ळें तुका पूण आतां कितें आहा हाय प्रिस्टान आपणाची पातकाची हें करूंक पडटालें म्हणजे तेन्ना खबर आहा न्हू तुमकां इन द ओल्ड टेस्टमेंट मनशां पातकां कितकोन बक्षिता ती मेंढरां आनी तेजे हात दवरून ताका मागीर कातरोप आहलोलो तेश आतां आमी कुमसार फादराक सांगताय पूण ओल्डन टायम ते भाशेन आहलोलो आनी तो मेंढरोय जाल्यार कांय डिफेक्ट आसपा जायना आहलोलो सो आतां हिंग कितें जालें एक्चुली हे होली टू प्लेस म्हणजे देव थिंगा आसतालो सो हिंगा नॉर्मल मनशाच्यान कोणाच्यान वचोंक जायना आहलोलें आतां हाय प्रिस्ट पासून वयतो जाल्यार तेणें पयलें आपणागेलें पातोक आहा तें पयलें क्लियर करूंक जाय आहलोलें आनी मागीर एंटर करूंक जाय आहलोलें पूण जोरी तर एक थिंग म्हणटाय जोरी तर तो पातोक आहलो कितें आहा आनी तो मनीस भितर गेलो जाल्यार तो मनीस मोत्तालो आनी म्हणटाय ताका एक दोरी बांदून भितर वचपा पडटालें आनी कितें बेल अशें आसता खंय सो म्हणजे कितें तें बेल वाजता म्हणजे स्टील दॅट पर्सन इज एलायव म्हणजे तो जीत आहा म्हूण आनी मागीर कितें इन केस तो मेल जाल्यार मनशाच्यान कोणाच्यान भितर वचोंक जायना ताका हाडपा दोरी ओडून ताका भायर ओडप आहलोलो सो हें जालें आतां बट ट्राय टू अंडरस्टँड देवा म्हणजे तुज्या फुडें वचपा एक कितें आहलोली वेल तो पड्ड म्हणजे कितें आहलोलो एक न्हू तुका आडकोड म्हणजे कळ्ळें न्हू तुमकां यू टू अंडरस्टँड वॉट आय वॉन्ट टू से म्हणजे तुका तो थिंगा वचपा देवाक एक तुका आडकोड आहलोली एक बॅरियर म्हणजे तुका एक कितकोर आहलोलें जे तुका वचो मेळना आहलोलो डायरेक्टली तुका एप्रोच करूंक जायनालो देवाक ओके सो देवान तो कितें केलो जेजू जेन्ना उर्सार मोरलो तो तेन्ना पड्डो देवान वयर सावन तो पिजलो सोकला सान कित्याक पिजलो ना कोण म्हणटा आहलोलें ना सोकला मनशाच्यान पासून तो पिजलो पूण वयर सावन तो पड्डो देवान पिजलो आतां हेज मिनींग आतां जेजूचे जे कोण सोत मानता ताका डायरेक्ट एक्सेस मनशां आनी आतां देव आमचे ते आनी कांय देव आमचेर आतां जेजूगेले रोगोत चोयता यू अंडरस्टँड ब्रदर दॅट एक्सेस तो एक पड्डो आहलोलो आनी तो बॅरियर गेलें नाव वी कॅन एप्रोच डायरेक्ट टू गॉड बट थ्रू जीजस क्रायस्ट ओके सो दीस इज द आतां कळ्ळो न्हू एक्चुली हिंग कितें जालें तें आतां फुरसार Romans 6:6 आतां फुरसार मेन आहा तें ओके वी वील टेक नाव आतां फुरसार कितें जालां जेजू म्हणटाय जेजूचे पातोक केलें पातोक गायलें देवान ओके आतां पातोक जेजून घेयल म्हळ्यार एक्चुली यू हॅव टू अंडरस्टँड जेजून पातोकूय घेयलो ना जेजू देवान ताका न्हू आमचे भाशेन केलो यू अंडरस्टँड आमचे भाशेन पातोक घाल जेजून पातोकूय घेयलो ना आमगेले तो जेजू आमचे भाशेन जालो कित्याक वी आर सिनर्स ओके जेजू आमचे भाशेन जालो ओके सो नाव आतां फुरसार कितें जालें तें Romans 5:19 ब्रदर आतां फुरसार डिवायन एक्सचेंज जालो आहा कितें जालें तें न्हू एक आमी स्टेप्स चोया ओके Romans 5:19 Because one person disobeyed God, many became sinners. But because of other person obeyed God, many will be made righteous. आतां आमकां कितें केलें देवा जेजू न्हू आमकां एक सोतपण दिलां आमी निटिवोन जालें कळ्ळें तुका आमगे पातका सोयम कितें केलो देवान काडलो
आतां हिंगा आतां मातशें अंडरस्टँड जाय. हो स्क्रिप्चर आमी सदां घेताय न्हू, बाय हीज वुंड्स वी हॅव बीन हिल्ड. पूण त्याचो स्क्रिप्चर ब्रदर पूट 1 Peter 2:21. No, 24, 1 Peter 2:24, yeah. ओके. आतां बरे भाशेन समजून घेया हो स्क्रिप्चर आतां कितें म्हणटा एक्चुली. आमी तो इतलोच एक पार्ट इतलोच पार्ट घेताय जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्याय म्हणून. फर्स्ट वील सी ही पर्सनली कॅरीड आवर सिन्स इन हीज बॉडी ऑन द क्रॉस सो दॅट वी कॅन बी डेड टू सिन and live for what is right. By his wounds you are healed. Okay. आता सिंपल वेन आतां हांव तुमकां मातशें 3 भागान हो स्क्रिप्चर डिवायड करुया आतां. ओके, हो स्क्रिप्चर आहा तो. ओके, फर्स्ट हांवें आतां दाखयल्लो न्हू. आय वॉन्ट 1 पर्सन हियर नाव. ओके, सिस्टर यू कम हियर. ओके, okay, you stay here. Take this. Okay. Ata, I must understand Jayinga. First, what he is telling, he personally carried our sin in his body on the cross. आता हिंग कितें गायलो हांवें तुमकां सांगलोलें हिंगा एक सीन नेचर येयलो आहा म्हणून मनशा भितर पातका सोयम आनी तेजी सगलीं फोडां दुयेंस. ओके, आमकां जें दुयेंस जाता जें सगलें आहा तें आमचें भितर आहलेलें. देवागे उतर कितें म्हणटा हिंगा, ही म्हळ्यार जेजू. बाय कोंकणीन मातशें पाड वाच. कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक फाट करूंक देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्याच गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. ओके. आतां फुरसाचो हें कितें जालें तें एक्चुली जेजून वो आतां पातका सोयम हें मूड तेजें कळ्ळें झाड एशें केलो आहा तें. ओके, टेक इट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल जेजू कितें केलें, आमचे भितर हो जो पातका सोयम आहलेलो सीन नेचर ही प्लग फ्रॉम द रूट सामको मुळा साडून तेणें तो काडलो. जस्ट वेट. जस्ट वेट. आतां आमी एक झाड मुळा सावन काडलें जाल्यार थिंग पोते तें झाड आनी येवपाक शकता. जेजून म्हणटाय न्हू आमी कोंकणीन जायते पाटी आयकलां जेजून आमगेलें मूड पातोक आहा तें काडलें म्हणून. कळ्ळें तुका. जेजून आतां कितें केलो, हो पातका सोयम आहा तो काडलो. ओके, आतां त्या जाग्यार आतां कितें घालता तो रायचसनस सोदपण. कळ्ळें तुका. म्हणजे आतां पोत्तो तो आमगेलो देवा सोयम तेणें आमचे भितर आतां गायलो. पातका सोयम काडलो, देवा सोयम येयलो आतां. ओके, हेज इन्स्टॉल दीस. आतां एक समजून घेया आतां दीस रायचसनस. आतां एका सोत मानपा न्हू हें आमी सोत मानूं जाय. जें कोण सोत मानना तेका हें मेळना. यू हॅव टू बिलीव इट नाव. सिस्टर Anisa, which scripture there? John 3:16, no? Brother, put John is 3:16. Not 1 John, John 3:16. Okay. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. थिंग म्हणटा सगल्यांक बाय कोंकणीन वाचू. थिंग कितें म्हणलो आहा एक्चुअली whoever now you have to understand बाय वाचू. खरेंच ताचेर बावट तेवतात त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर
देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ओके इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. इंकीच सांगला जो कोण तेजेर सोत मानता. तें सोतपण रायचसनस देवा नेचर हो पोत्तो जेजून आमचे भितर गायला, पूण कोणा मेळटलें? That person has to believe it now what Jesus has done for him on the cross. सगळ्या मेळची ना. पर्सन हॅज टू बिलीव इट. ते सोत मानूं जाय. आतां आमचे भितर आतां ऑलरेडी जेजून कितें गायलां आमकां? रायचसनेस सोतपण येयलो आमचे भितर. पूण तें बिलीव करपा जाय. आतां बिलीव करता जाल्यार तुका कितें आसूं जाय? देवा उतर आसूं जाय, पयत आत्मा आसूं जायो, तुगे संबंद आसूं जायो, देवागे उतर तुवें आयको जाय, तुका भावार्थ आसूं जायो, तेन्नाच हें तुगेलें सोतपण तुका फाव जाता. इट्स ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड. पूण आम तें सोत मानपा काम कोणागे आहा? आमगेलें. ओके, यू कॅन गो. आतां 1 Peter 2:24 पुट अगेन. कळ्ळें न्हू? पातका सोयमा आहा तो जेजून मुडासान काडलो, त्या जाग्यार कितें गायलें? से ही पर्सनी कॅरीड आवर सीन इज बॉडी. आमगे पातकाचो सोयमा आहा तो देवा जेजून काडलो आनी आपणा कुडींग येयलो. ओके, आनी त्या जाग्यार कितें गायलें तेणें? सीन एंड लीव फॉर वॉट इज रायट. म्हणजे हो आनी स्क्रिप्चर वाचूंक गेला रायचसनेस. तेणें आमचे भितर सोतपण गायलां. आतां हो एक स्क्रिप्चर उरलो आहा थिंगा. बाय हीज वुंड्स यू आर हिल्ड. आतां केसो गाय आनी आम बोर जालें ती जेजूगे गाय म्हणटा तें केसो गाय? आम जायतो पायट हो स्क्रिप्चर आम म्हणटाय न्हू. बाय हीज वुंड्स यू हॅव बीन हिल्ड. बाय केसो तें गाय बाय? जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाले म्हणटा आम हो स्क्रिप्चर फॅमिलियर आहा सगळे. आमचो जायते फाटी आमगे कुडे लागून दुयेंसां लागून आम तो यूज कोताय. बट ब्रदर, वीच वुंड्स आर दीस? पूण केसो गाय गेले ते जेजू? See, now you have to understand this scripture. By his wounds you are healed. जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्याय म्हणटाय. ओके, आतां एक एग्जाम्पल घेया. हे केसो गाय ते चोया जेजू गेले. एक ऑफेन्स जेजूच्या पादक म्हणजे एक ऑफेन्स म्हळ्यार आतां कोंकणीन आन्सर बाय ऑफेन्साक कितें म्हणपाक शकता कोंकणीन? म्हणजे कितें रॉंग केलें म्हणटाय न्हू ताका. ऑफेन्स म्हळ्यार कळ्ळें न्हू. तुवें कितें एक एग्जाम्पल दिता तुमकां. आतां एक कोणाको मर्डर केलो वो कितें केलें आमी, कळ्ळें तुका? जाल्यार मागीर तेका कितें कोताय? पुलीस दोन वताय ताका. पुलीस टेक्स हिम. आतां तेणें कितें केलें ताका एक पनिशमेंट दिवपा जाय न्हू. नो, फॉर वॉट ही हॅज डन. ताका एक सेंटेन्स आसतली. एक ताका जेली उडयतले, ताका फुडें मारतले, पयलो मारतले आनी ताका जेलीन बेश्टो सोडचें नाय न्हू. ताणें एक ऑफेन्स केला. सो आज जेजून अपराध ओके, अपराध कोंकणीन अपराध. ओके, सो अपराध म्हणजे कितें? जेजूच्या हात कितें येयलें हिंग म्हूट न्हू, पातक केलें. म्हणजे तेजें पातक गायलां. तेणें करूं ना, पूण पातक गायलें म्हणटा ताका आतां एक तेजें पातक येयलां. तेणें एक अपराध केला. आतां ताका पनिशमेंट जाय न्हू. ताका बेश्ट सोडूंक जायना न्हू. ताका पनिशमेंट आहा. आतां तो पनिशमेंट केसलो आहलोलो? तो पनिशमेंट एक गाय. तो पनिशमेंट जो ताका पळा न्हू, तेजे गायाचें त्या कुडीचें मांस ताका भायर सरलां न्हू. त्या गायांनी आमी बोर जाले. यू हॅव टू अंडरस्टँड वीच वुंड्स आर दीस नाव. तो अपराध केलो, ताका पनिशमेंट दिलो. तो पनिशमेंटा सजा कितें? तेगेलें मांस, कुडी वयलें मांस मारून चापकांनी हें करून तेगेलें कुडीचें मांस भायर सरलोलें. त्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. तें गाय कित्या लागून गेले जेजू न्हू? कित्याक आमकां आतां दुयेंस आहा तें पेकोणी ऑलरेडी जेजून तिंगा फारीक केलो आहा. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड दीस वीच अदर्स वुंड्स. ओके, आतां वील गो लिटल फर्दर नाव. ओके, Romans 8:3 ब्रदर. Romans 8:3. आतां हे स्क्रिप्चर हिंगा फुरसार कितें जालें तें हॅव टू अंडरस्टँड केअरफुली नाव. ओके, Romans 8:3. ओके, बाब मातशें कोता दाखलो कोता. This is KJV, brother. You can put in KJV.
my scripture, okay. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. बाया कोंकणीन वाचू. कित्याक आपले कुवेती परमणे आनी कुवेती वयर पर्यंत आमच्या भावा भयणीक मोजत करपाचे सेवेंत आपणाकूय वांटो दी म्हूण त्यो सभा आपकोशेन आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो हाची हांव गोवायक दितां. ओके. इट्स रोमन 8:3 न्हू बाय तो? हां? त्याच म्हणटा रोमन्स 8:3. मनशा साहेबाचे अस्कोतायेक लागून जे समूर्ती कडेन घडोवन आसलें तें देवान केलें. ताणें आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा साहेबाक घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपुणूच बली जालो. अशें मनशा साहेबाच्या पातकाचेर देवाचे कास्तीचें फर्मोण पडलें. ओके. आतां न्हू अंडरस्टँड जाय, गॉड इज अ जस्ट म्हणटाय न्हू, निटिवंत. देव नीट तो केन्ना पार्शलिटी कोना. गॉड इज जस्ट म्हणटाय न्हू इंग्लिशान. करेक्ट? गॉड इज ऑलवेज जस्ट ब्रदर. पातका फुडें ताका डील करूंक जाय. पातका ताणें अशें बायपास करूंक जायना, कित्याक ताका पनिशमेंट दिवपा जाय न्हू. सो स्क्रिप्चर यू हॅव टू अंडरस्टँड हियर. ओके. जे देवान कितें केलो, पातक काळें कोणाचें गायलें? आपणा पुताचें गायलें. ओके. आतां तें पातक देवान कितें केलां, त्या पातका भोगसण दिलना. म्हणजे कितें म्हणटा तें फॉगीव कोत्ता तुका हांव. पूण हिंग देवागे उतर कितें म्हणटा, ही कंडेम द सीन. कंडेम इन द कोंकणीन आतां कितें म्हूण सांगया, सोमतें ताका लिगल रायट जो ताका कितें आसलोलो न्हू तो सोमतोच. करेक्ट न्हू आनी बाय? कंडेम इज मिन्स इट्स ऑलरेडी. कोंकणीन हें जायना. मनशा साहेबाचे अस्कोतायेक लागून जें समूर्ती कडेन घडोवन आसलें तें देवान केलें. ना ती थोड उतर मुगो बाय, ती मातशें हें जातली. बट इफ यू गोईंग कंडेम न्हू, कंडेमा मिनींग जाता तें ऑलरेडी ताका सोमतें कंप्लिटली एबॉलिश केलें, कळ्ळें तुका. सो ताका आनी कांयचें ना, रायट ना. ओके. सो आतां हें फुरसार जालें. ओके. सो ऑलरेडी सो लिगल हें आसलोलो न्हू, कितें म्हणटाय तो आनी एक स्क्रिप्चर रोमन 6. ओके. सेपरेशन फ्रॉम द रेवलेशन. ओके. नाव आतां हें जालें. विल कीप इट हियर नाव. आतां जेजू मरोन हूंय गेलो मागीर. ही वेंट इन द हेड्स म्हणटाय, कळ्ळें तुका. आम सोतमानता पासून म्हणटाय तो इफेर्ना गेलो. ओके. सो आतां ताका एक रिलेटेड स्क्रिप्चर हुंयच घेया न्हू आमी. Okay, first we'll take Colossians 2:15, brother. Colossians 2:15. आतां फुरसात जेजून कितें केलें ते हॅव टू अंडरस्टँड. And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, trampling over them in it. बाय कोंकणीन वाचो. अशें ताणें होदीकारांची आनी होदीपतीची पदवी काडून घेतली आनी कैदी कशे आपले जैताच्या पवित्र वावरांत ताका व्हरून सगळे रचना मुखार ताका फिरयले. सो फुरसार आतां अंडरस्टँड जाय ब्रदर.
देवान ऑलरेडी सोयताना गेले सगळें कट केलें ताका आनी कांयच आतां लिगल रायट ना ही ऑलरेडी फिनिश्ड इट एवरीथींग तेगे सगळें हें केलें पूण आतां तो कितें कोन्न घेवन येता तो फोटो दाखयता आमकां सगळ्यो आहाय त्यो दिस पार्ट इज फिनिश्ड हियर नाव ओके सेकेंड थिंग नाव जेजू गेलो हेड्सां गेलो इफेना थिंग वचोन तेणें वील टेक वन रिलेटेड स्क्रिप्चर नॉट वी गो डीपली इन दीस 1 Peter 3:18-20 1 Peter 3:18-20 18:20 brother okay no master 20 also okay we sometime were disobedient and once the long suffering of waited in the days of Noah while the ark was okay take it 18 brother okay for Christ also had once suffered for sins the just for the unjust that he might bring us to God being put to death in the flesh but quickened by the Spirit. Take 19. By which also he went and preached unto the spirits in prison. Okay? So we sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days. आतां जेजून वचोन कितें केलां सगळा वचोन जे कोण भावार दोन जे कोण पयलीं मेलो आसलेले आदले जेजू हेचून पयलो आसलो तांकां वचोन तेणें घोस सांगलें आपणें ऑलरेडी जैत वयलो म्हूण कळ्ळें तुका देव ऑलरेडी पातकाचें आपणें जैत वयलां सो तें वचोन तेणें तिंगा सांगलें ओके एंड सेकेंड अनदर स्क्रिप्चर वी गो इन टू रेवलेशन 1:18 okay I am he that liveth and was dead and behold I am alive for evermore amen and have the keys of hell and of okay now we have to understand जेजून हेला वचोन कितें केलें म्हणजे हे प्रमाणे स्क्रिप्चर प्रमाणे तेणें थिंगाच्यो चायी आहाय त्यो इफेना चायी तेणें आपणा फुड्यान घेयलो आनी मोन्नाचें तेणें हें आहा तें बंद केलें आमकां आतां थिंग वचपाक कोणा जाय आसलो एक्चुली कायद्या प्रमाणे वचपाक कोणा जाय आसलेलें आम वचूंक जाय आसलेलें पूण देवान कितें जेजून कितें केलें थिंगा चायी घेयले आनी ताका इफेन सोमतें बंद केलें आमकां ओके नाव तें आतां इस्टर रिजरेक्शन आतां आमी एक स्क्रिप्चर घे रोमन 6:3-11 ब्रदर Romans 6:3-11 Romans 6:3-11 No, Romans 6:3-11 Romans 6 okay correct brother आतां अंडरस्टँड जाय फुरसार कितें जालो आहा तें वी हॅव टू अंडरस्टँड जेन्ना जेजू हुरसार मेला तेन्ना तेज बारा आमी मेलें जेजू जेन्ना पुल्ला तेन्ना तेज बारा आमी बीन पुल्लें आनी जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जाला तेन्ना आमी कितें जालें तेज बारा जायते पाटी आमी आयकलां ब्रदर सेम थिंग्स वॉट आय टोल्ड दीस रायचसनस दीस इज हें आमचे भितर आतां ऑलरेडी जेजून गायलो आहा ओके वील टेक No, you not know that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. By also. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we also are in the likeness of his resurrection. जेजू बारा आम कितें जालें आतां पुनर्जीवन जालो आहाय आनी आमचे भितर आतां कितें येयलो आहा देवाचो सोयम येयलो आहा ओके पूट Galatians 2:20 ब्रदर Galatians 2:20 I
am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not, but Christ live in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. See, जायते स्क्रिप्चर्स आहे रिलेटेड जे आमी जेजू बारा मेल म्हूण सांगताय, पुनर्जीवन जाल म्हूण सांगताय, आनी आमचे भितर आतां जेजूचें जिवीत आसा. ओके, ओ मातशें कोंकणीन वाचपाय. हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हज्या हुस्कोत मनशा सोयबान हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला आनीक म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिलां त्या देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरूंक हांव जियेतां. Okay. Brother, put 1 Corinthians 6, 17 to 19. 1 Corinthians 6, 17 to 19. But he that is joined unto the Lord is one spirit. कोंकणीन वाच बाय स्क्रिप्चर. पूण सोमी आनीक ताच्या एकवटान जियेतात ती एकाच जिवान जियेतात. ओके, नाव यू हॅव टू अंडरस्टँड. जेन्ना आमी आतां जेजूचे सोत मानताय, आय टोल्ड यू ब्रदर, दिस रायचसनेस हॅज कम इनसायड अस. वेन्स वी हॅव टू बिलीव दीस नाव. जो कोण हेजे सोत मानता, आपणा भितर जें सोतपण येयलां तेंकांच तें, तेन्नाच तें मनशा जाता. हें येयलें म्हणटकीर कितें जाता, पळयत आत्मा आमचे भितर काम करूंक लागता. ही गायड्स अस. तो आत्मो आनी आमगे आत्मो दोनूय एक जाताय जेन्ना तूं जेजूचें सोत मानता. नाव आतां हें जालें. आतां एट प्रेजेंट आम आहाय, आतां आमगे कितें जालां सगळें फुरसारा, आमगेलो आत्मो न्यू जालो आहा, पूण मायंड कितें आहा अजून पासून पोन्नीच आहा, संवसाराचें आहा अजून पासून. सो आतां तूं कितें कोता, ऑलरेडी युअर स्पिरीट हॅज बिकम न्यू. आतां तूं जेन्ना देवा उतो जितलें आयकता, वाचता, युअर मायंड गेट्स रिन्यूड म्हणटाय न्हू. You have to renew by the word of Christ, कळ्ळो का. सो ती मायंड तूं रिन्यू कोता आनी तूं मागीर कितें कोता, जें तिगेलें आतां कितें घडोवन येवपा आहा तें तूं देवाचो तुजे भितर आतां सोयमेलो आहा. सो पूण मायंड कितें आहा अजून पासून करप्ट आहा. पूण द डे यू मेडिटेट वीथ द वर्ड ऑफ गॉड, जे तूं सगळें कोता, देवागे उतर आयकता, तेन्ना होली स्पिरीट हें सगळें मेळोन तुका तें कितें कोता, तिगेलें मायंड आहा ती रिन्यू करून तुका एक न्यू पर्सन कोता. आनी तूं तेन्ना कितें कोता, जेजूचे हें होरो भावार्थ धरून पावता. वॉट एवर द फिनिश्ड वर्क वॉट हॅज डन ऑन द क्रॉस, यू आर स्टार्ट तूं आतां तें बिलीव करूं लागता. आतां आमी एक तें वायट बुकां आहाय न्हू, डिवायन एक्सचेंज जालो आहाय. सो आम तें आतां अंडरस्टँड जाया, तें आतां स्क्रिप्चर तूं आतां कितें कोन्न घेता तें. ओके, सगळे स्क्रिप्चर्स घेयना, डिवायन एक्सचेंज हॅज टेक ऑन द प्लेस. आतां म्हणटा न्हू फुरसार कितें जालां, जेजून आमकां कितें घेयलां ऑलरेडी हें अंडरस्टँड जालें. बट वील गो वायट बुकाचे. एक तर आमगेलें कितें आहा, फर्स्ट जेजून आमगेलें दुयेंस आहा तें आपणाचें घेयलां. दॅट यू हॅव टू नाव बिलीव. ओके, सेकेंड इज तेणें आमकां आपणागेलें सोतपण दिलां, तें आमी रायचस केलो हांवें आतां. ओके, the third one. Okay, brother, put Galatians Anisha, Galatians 3, 13, 14. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hang on a tree. 14:1. That the blessing of Abraham might come on Gentiles to Jesus Christ, we may receive the promise of the Spirit through faith.
आतां आमकां जाय ते पाटी मुटाय न्हू आमगेले श्राप आमचे आहाय म्हूण अंजला आम मुटाय न्हू पुर्वजांगेले श्राप आमचेर आहाय म्हूण आमी अशें करून मुटाय करेक्ट सिस्टर जायते पाटां मुटाय आमचे एक श्राप आहा म्हूण आमगे पुर्वजांगेले ब्रदर बट ऑन द क्रॉस वॉट जिजस हॅज डन जेजू आमचे पास ऑलरेडी जेजून आमगेले श्राप कित केला फुरसार काबार केला सो यू हॅव टू अंडरस्टँड हे स्क्रिप्चर्स कित्याक गो तें डिवायन एक्सचेंज जालो आहा जेजून आमगेले फकत पावतोकूच न्हू जायत्यो वस्तू डिवायन एक्सचेंज फुरसार जेजून आमगेल्यो आदली बदली जालो आहाय जे आमगे आसलो ते जेजून सगळें आपणा आंगार कुडीन गेला आनी जेजूगे आहा तें सगळें आम केलो आहा नाव यू हॅव टू अंडरस्टँड दीस ओके आनी एक स्क्रिप्चर घेया 2 Corinthians 8:9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that he was rich, for your sake he became poor, that your through his poverty might be rich. जायते पाटी उडो एक सिस्टरीन हें गेल्लो न्हू स्क्रिप्चर कोण जाता चोय माय गॉड सप्लाय ऑल माय नीड्स तो घेवचे न्हू पयले न्हू यू हॅव टू अंडरस्टँड दीस स्क्रिप्चर जेजून फुरसार कितें केलें तें एक्चुली तो फुरसार आमचे पासत कितें जाला गरीब जालो ओके ताकी आमी ग्रेस जावपा सो ऑलरेडी जेजून आम फुरसार कितें केलें ग्रेस केलो हांवें हें जेन्ना फुरसार कितें जालें तें अंडरस्टँड जाता फुडली जे स्क्रिप्चर आहाय जे तुगेले जावं फायनान्शियलाचे जे जायते स्क्रिप्चर्स आहाय तेन्नाच तें तुका तुगेल्या जिवितांत तुवें तें एप्लाय करूं जाय बट फर्स्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट हॅज हॅपन्ड यू आर ऑलरेडी रीच पूण तूं कितें कोता जायते पाटी आमी मुको कांय ना म्हणटा हांव कितें म्हणटा मुको कांय ना हांव गरीब आहा बिकॉज यू हॅव नॉट बिलीव्ड इन दीस वॉट जिजस हॅज डन फॉर यू ऑन द क्रॉस तो बेश्टो तें आतां सिस्टरीन सांगलें तें म्हणटा तो स्क्रिप्चर गेला बट यू डोंट नो दीस अंडरस्टँडींग कांयच फायदो ना पूण तूं अंडरस्टँडींग घेता हे फुरसाचें कितें जालां ऑलरेडी आय एम रीच पूण हांव तेजें स्वत मानता आनी हांव तो स्क्रिप्चराचेर मॅडिटेट करता देन ओन्ली इट वील कम टू पास इन आवर लायफ आनी डिवायन एक्सचेंज आहा ती रिजेक्शनाचें एवढो तुमकां सांगलां रिजेक्शन बापा कडच्यान तो पयस जालो कित्याक लागून आमी बापा वांगडा पोती एकठांय जावपा लागून सो नाव अंडरस्टँड आतां मातशें अंडरस्टँड जाय तो आतां जेन्ना ही फुरसार आतां तुमकां सोजमोण मेळ्ळा एक्चुली तूं ऑलरेडी तूं भितर आतां देवाचो सैम आहा तुका सोतपण दिलो आहा सो ऑलरेडी पूण कितें आहा आमगेली मायंड रिन्यू जावपा जाय आतां दुसरें आतां हो इतलोच पार्ट घेवप ना लॉट ऑफ थिंग्स अ कॉम्बिनेशन आतां कितें आहा आमी हें जेन्ना अंडरस्टँड मेळ्ळें देव जेजून आमी कितें करून बोगशिल्लें आमचे पासत कितें केलां आमी सगळें न्हू आतां हितून इनवॉल्व करपा जाय जशें बोगसोण्याचे टॉपीक आहाय ते आमी बोगसोण्याचे टॉपीक आयकपा जाय यू अंडरस्टँड टंग्सान म्हूण आहा 8वी भास उलोवपा जाय ती आमी उलोवपा जाय स्क्रिप्चर घेवपा जाय तेजेर मॅडिटेट करपा जाय बायबल घेवन बसपा जाय तेजेर मॅडिटेट करूं जाय सो आमी हें सगळें ओल्ड टेस्टमेंटाक कितें जालां न्यू टेस्टमेंटाक कितें जालां आमी बायबल एक दिसान जायना स्लोली इल्लेशें घेवन तुका स्क्रिप्चर खंयचो टच जाला तो आमी घेवपा जायो पूण कितें जाता फुरसार अंडरस्टँडींग ना कितें जालें तें आमी हिंगे खंयचो थोडेशें एक आतां आमी जायतीं टिचिंग्स घेता सिस्टर जोजफाचें व्हडलो टिचिंग्स घेयलोले तेजेरूय आमकां जायतें भावार्था अशी आनी देवागे जायती शिकवण मेळटा पूण कितें आहा ती शिकवण तुका फुरसाचें कितें जालें तें ना जाल्यार तें तुका सोजमणी ती इनकम्प्लीट जाता सो बेजीक फर्स्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट जिजस हॅज डन फॉर अस ऑन द क्रॉस आनी तुगे आयडेंटिटी कितें आहा आतां यू हॅव टू अंडरस्टँड फर्स्ट दीस तुवें तें बेश्टे खंयच्या स्क्रिप्चर घेयला आनी पूण तुका हें अंडरस्टँडींग ना आनी मागीर कितें कोताय आपणाक हें मागणें जायना आपूण मुटा आपूण कांय जायना बट रियली यू अंडरस्टँड फुरसार कितें जालें तें सो डॅट इज इम्पॉर्टंट सो हितून सगळें जें आमी रोरींग शिकयलो आहा जें आतां पापा मोस्टली आतां हें आमगे रेतीर जालो हांवें ती मोस्टली मोगाचेर जालो हांवें लव कितें कोन्न आमी मोगान जें कित्याक भावार्थ म्हणटा न्हू मोगान चलता
जायते आहा तें मार्क 11:24 ह्यो सगल्यो वस्तू कळ म्हणटरी कोणा भितर दुयेंस आसा ताका आमी पयलीं हें कोताय श्राप घालून ताका जेजू नांवान ताका भायर काडटाले मार्क 11:24 तेजी शिकवण दिलो आहा. सो इट्स ऑल तें कितें आहा तें सगलें एकूच ना हें इतलें घेवन तें सगलें तिगेलें सदांच तें कितें आसूं जाय सर्कुलेट जायत आसपा जाय. पूण तूं कितें करता एक वस्त घेता बाकी कोना सो तें घडोवन येवची ना. सो हें आयज आतां तुमकां कळ्ळां सिंपल एन एक्सप्लेनेशन दिलां. पातका सोयम आसलेलो तो आमगेलो जेजून काडलो मुडासान थिंगा देवाचो सोयम आमकां एक सोतपण गायला. सो आतां हें आमी बिलीव करपाचें जें कोण सोत मानता तेकाच तें मेळटा. आनी होली स्पिरीट मागीर तुमकां आनी होली स्पिरिटा कडेन मेन आहा हें गेले तरे पासून सांगलोलें मेन आहा आतां होली स्पिरीट. आमी पयत आत्म्या कडेन जात तितूलें आमी चड उलोवपा जाय तेच आदार घेवपा जायो. कित्याक जेजून जेन्ना संवसारां आसलेलो जितल्यो जेजून ज्यो मिलाग्री केल्यो कितें केल्यो त्यो सगल्यो कोणा उद्देशीं केल्यो पयत आत्म्या उद्देशीं. आनी जेजून पासून आपूण वयता तुमकां एक शराती धाडटा म्हूण कित्याक तें खबर आसलेलें ह्या संवसारांत जियेतो जाल्यार पयत आत्म्या गरज आहा म्हूण. कित्याक विदावट होली स्पिरीट इज वेरी डिफिकल्ट. पयत आत्म्या उद्देशीन आमच्यांनी सगलें करूं जाता. सो आमी कितें रिलेटेड टॉपिक्स आहाय तूं होली स्पिरिटाचे तुमी गेले जाल्यार सायडीचे गेले जाल्यार सिस्टरीनूय जायते पाटी होली स्पिरिटाचे रोरिंगाचे आमी जायते टॉपिक्स घायलो आहाय तांकां मेळटले. पूण हें फर्स्ट अंडरस्टँडींग जेजून फुरसा तुमचे आमचे पासत कितें केलां कितें एक्सचेंज जाला कितें जालां न्हू. आनी हो तो आतां मोस्टली आतां एक होच एक घेया आमी मोस्टली कितें कोत्या तुमकां आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट हितून हांव फर्स्ट प्रेयर्स घेताय 3 आहाय त्यो. पूण ऑलवेज रिमेंबर ब्रदर हें म्हाका कोण सांगलोलें हांव सांगता तुमकां. हांव न्हू पयलीं उतरां येवची न्हू पयलीं यू नो थोडे आमी अशें करून बूक आसताले देवाचे जे प्रेयर फॉर चिल्ड्रन्स प्रेयर फॉर फॅमिली अशें करून म्हूण बरयलो आमी वाचताले. आनी हांव कितें कोतालो तें गेले म्हणटरी वाचलें आनी जालें म्हणजे कितें हांवें एक प्रेयर केलेंशें म्हगे फॅमिली पासत म्हगे भुरग्यां पासत. पूण जेन्ना वर्स गेली देवा उतरां आयलो एक म्हाका खंयचो एक टॉक मेळ्ळो आय डोंट रिमेंबर. त्या टॉकाक कितें सांगलें हें जें तूं वाचता तूं बरयलो आहा तें हें कोणें जाल्यार आपणागे प्रेयर बरयलो आहा. बट प्रेयर इज वीच जें तिगे काळजांतल्यान तूं देवाको उलयता जें तिगे भायर सोदता न्हू डॅट इज द प्रेयर. ही तिगेलें मागणें देवा कडेन सारकें. तूं हें कितें इट्स अ बॅग ऑफ सीड हें कितें हें इम्पॉर्टंट कित्याक हितूंकूय जायते स्क्रिप्चर्स आहाय. पूण तूं कितें कोता हो कन्सर्नींग वरी आनी फियर कितें तो मुळो वयता आनी मुळें तूं कितें दिसता हांवें मूळ म्हणून हांवें तें कंप्लीट केलें. पूण ना तुतूंतलो खंयचो एक स्क्रिप्चर घेवपा जाय आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट तूं तेजें नियाळ करपा जाय. आतां तूं म्हणटा आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सॅटन सिकनस सीन हॅज नो पावर ओवर मी इतलो स्क्रिप्चर घेवपाचो. पापा पासून आमी सांगलोलें गेलें तेका एक स्क्रिप्चर घे तेजें मॅडिटेट कराय म्हूण. पूण हें अशें न्हू की बायबलूय दुसऱ्या सायडीन वाचूं हांव म्हगे जाल्यार बायबल वाचपा तो शिकता स्टडी कोता. पूण हांव एक स्क्रिप्चर घेता तेजें मॅडिटेट कोता. हांव तेजें मॅडिटेशन यू हॅव टू अंडरस्टँड हाव यू हॅव टू मॅडिटेट. आज जशें ब्रदर आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सॅटन सिकनस सीन हॅज नो पावर ओवर मी. आतां तूं कितें कोता रोजरी बिट्स घेता आनी हो स्क्रिप्चर म्हणटा. बट आतां तूं ब्रदर यू जस्ट टेल मी आतां तूं हेजें मॅडिटेट कितकोन कोतलो हाव वील मॅडिटेट ऑन द स्क्रिप्चर. नो नो ना आतां तूं म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक पिडेक दुयेंसाक म्हजे कांयच अधिकार ना. ओके आतां हेजें तूं मॅडिटेशन कितकोन कोतलो यू नो मॅडिटेशन म्हळ्यार कळ्ळें न्हू तुका. आतां आम आतां तेच कोत्या रातीचो आम ते 5 मिस्तेर केन्ना काबार जायन गेल्या पुरो जाताय. नमन मरे कृपेन बोललें जालें म्हणजे तें आमगे कितें एक हॅबिच्युअल जालां केन्ना तें जायन. पूण तूं तेजें मॅडिटेट केन्ना आम कोताय कोण कोना. सो म्हगे सांगपा म्हणजे ब्रदर आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सॅटन सिकनस सीन हॅज नो पावर इतलो स्क्रिप्चर हाव वील मॅडिटेट ऑन दिस स्क्रिप्चर. आतां तूं कितें करून घेता तो ब्रदर तूं कितें म्हूण समजता ब्रदर हो स्क्रिप्चर हॅव यू एवर ट्रायड दिस स्क्रिप्चर एप्लाय केल्लो तुगे लायफाचेर. ओके आतां तूं तो कितें म्हूण समजून म्हणटा No, but what you are meditating on this? I am the body of Christ. Now you are closing your eyes, okay? Now you are, आतू दोळे उगटाय दोन मोड ना बंद कर म्हणून. I am giving an example. Now you are saying that scripture. I am the body of Christ. Satan, sickness, sin has no power over me.
फॉर आय ओवरकम इवल वीथ गूड. आतां तूं हेजे हो मातशें एक्सप्लेन कर म्हाका, तूं कितें करून मेडिटेट करता स्क्रिप्चर? That is correct, but you're believing it? Yeah, you're speaking it, brother. तूं मोठा. हय, पूण तूं त्या टायमार तूं तें कितें आनी एक विजन हाडटा? वॉट यू ब्रिंग इन अ विजन? ओके, अंजला, चोड नाका, इतलो स्क्रिप्चर. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक, पिडेक, दुयेंसाक म्हजे कांयच अधिकार ना. आतां म्हाका एक सांग, हेजेर तूं आतां मेडिटेट कितें करून कोता? तूं आतां म्हणटा हांव जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक, आतां तूं एक मुळो वयता, एक आनी कामूय कोता आपणा गेलें. इट कॅन बी डन लायक दॅट ऑल्सो, ब्रदर. हां, आमच्यान तेय भाशेनूय करूं जाता. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक, पिडेक, दुयेंसाक म्हजे कांयच अधिकार ना. हांव ते मेजतां बिश्सांचेर, रोजरा कोताचें हांव कंप्लीट कोता, रोजरी टायप बी. आनी नाल्यार एक वर्बली पासून हांव म्हणटा, पूण एक सायडीन हांव काम कोता. पॉसिबल? ओके. आतां बाय तूं सांग, तूं कितें करून मेडिटेट करता तें? आं, ओके. हां, हां, Sister, how you are meditating? Any scripture. Take this scripture only. Yeah. This much only. Don't take it further. Okay, how you are meditating now on this scripture? My eyes closed and I picture Jesus on the cross. Okay. And I take deep breaths. Okay, that breath is everything is okay. Then take personal, whatever, how you are doing. But how you are meditating now on this scripture? तो तुगे हें जावपा जाय न्हू, भितर जेवपा जाय तो स्क्रिप्चर्स. तो अणभवपा जाय न्हू. तुजेच म्हणटाय न्हू, देवागे उतोरां तें आमी सामकें तोंडाक घालून तें आमी जिरोवपा जाय, चिवपा जाय म्हणटाय न्हू, अशें करून म्हणटाय चोय. सो हांव एक न्हू जस्ट एक तुमकां एक हें दिता, जोण एकल्यागे भाशेन आहा. बट हाव आय एम मेडिटेटींग आय एम टेलिंग यू नाव. ओके. आतां हांव म्हणटा, हांव जेजू क्रिस्ताची कूड. देवागे उतर कितें सांगता? जेजू जेन्ना खुर्सार मेला, हांव तेज्या बारा मेला, म्हाका तेज्या बारा पुरला, तेज्या बारा हांव पुनर्जीवन जालां. आनी आतां भितर कितें आहा? म्हणजे एक नवो आत्म दिला म्हजे भितर. पळय आनीकूय स्क्रिप्चर आहा न्हू, आमचें कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मंदीर म्हणटाय. माय बॉडी इज द बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणटाय. ओके. हय हय. आतां हांव कितें म्हणटा? सी, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. Now what I am visualizing in my, closing my eyes and how I am meditating this. Now, खुर्सार हांव जाणा म्हजे भितर आतां जेजू जियेता. ही मगे बॉडी आहा ती म्हणजे मगे बॉडी न्हू, हें जावन आसा पयत आत्म्याचें मंदीर जावन जेजू म्हजे भितर जियेता. Now I am believing this body is not of mine. Inside my Jesus is, कित्याक ही कूड म्हाका एक्सचेंज जालो आहा न्हू, म्हाका जेजूके कूड येयलो आहा. एक आत्म न्याय दिलो आहा म्हणजे कितें आहा? एक न्यू दिलो आहा. सो हांव तो मेडिटेट कोता. दीस बॉडी इज माय, इज नाव जीजस इज, दीस बॉडी इज ऑफ जीजस. दुसरी 3 उतरां कितें आहाय? सॅटन, सिकनस, सीन हॅज नो पावर ओवर मी. आय एम टेकिंग दीस स्क्रिप्चर. जेजू कितें दुयेंस आहलोलें, पातोक आहलोलें? आं. आतां तूं कितें म्हणटा? सैतानाक, पिडेक, दुयेंसाक म्हजे कांयच अधिकार ना. आतां आय एम टेकिंग दॅट स्क्रिप्चर. हांव जेजू क्रिस्ताची कूड. सो जेजू मुगे भितर जियेता, ही कूड जेजूगे जाल्यार म्हाका कितें करून दुयेंस आसतलें? यू अंडरस्टँड? अंडरस्टँड ब्रदर? सैतानाक, पिडेक, दुयेंसाक, कित्याक जेजू दुयेंस नाहलो म्हणजे म्हाकाय दुयेंस आसूंक शकना न्हू. आतां मे बी यू हॅव सम सिमटम्स, तूं कितें तर आहा, आय एम नॉट टेलिंग तुका आहा, बट यू आर मेडिटेटींग ऑन इट नाव. आय एम द बॉडी ऑफ मुगे कूड जावन आसा जेजू. जेजू दुयेंस नाहलो सो म्हाकाय दुयेंस ना. ओके.
सो दीस इज कॉल्ड मॅडिटेटींग. हे जेन्ना तूं हे भाशेन जेन्ना हें मिगेलें बाबा जोण एकल्यागे जोण एकलें, बट आय एम गिवींग यू म्हणजे एक मॅडिटेशन कितकोन जावपा जाय तें. हें जेन्ना मुटा आनी मागीर मुटा वायटाचें बरें करून चोयत वता. म्हणजे कितें म्हणजे कितें आहा जेजू आमी सदांच सांगलें म्हजे भितर जेजू जियेता, हांव जो तो जेजू इमिटेट कोता. सो हांव तें कितें म्हणटा म्हणजे जेजू भाशेन जेजून आमी सांगलां कितें म्हणलें जाल्यार एक पोल दाखय, दुसरो माल जाल्यार दुसरो पोल दाखय, हेट कोनाका तें कोनाका. सो दीस इज द सेम थिंग फॉर ओवरकम इवल वीथ गूड. म्हजें कितें वायट येता तेन्ना हांव कितें कोता जेजू गेले उगडास कोता कितें म्हजे भितर जेजू जियेत म्हूण. सो हे भाशेन हो स्क्रिप्चर आमगेले जाय जे बाकी स्क्रिप्चर पासून जे कितें आमी म्हणटाय, बट यू हॅव टू मॅडिटेट ऑन इट. आहा तशें घेवन शिरीपणा हुंयचो एक स्क्रिप्चर घे, तो बोस तेजे घे आनी हे स्क्रिप्चराचें फूल तुज्यान आख्खें हें करूंक जाता. ही म्हजी कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मंदीर. सैतानाक पिडेक दुयेंसाक म्हजें कांयच अधिकार ना. जेजू खुर्सा तुवें ऑलरेडी म्हजें सगलें दुयेंस व्हेलें, म्हाका गरीबसाण व्हेली आनी तुजे उद्देशीन जेजू तूं गरीब जालो म्हजे पासत ताकी हांव तुजे वरवीं हांव ग्रेस सांगूंक पावलो. जेन्ना तूं हें बुकाचेर चोयनासतना जेन्ना तुगे काळजांतल्यान जी उतरां येताय न्हू, दॅट इज कॉल्ड प्रेयर. पूण तूं कितें कोता हें आहा तशें म्हणटा यू आर सॅटिस्फायड दॅट आय मेड अ प्रेयर. हांव सगल्यांक सांगना, जोण एकल्यागे भाशेन आसतलें. करेक्ट अंजला? तूं आतां तो बूक घेयलो कन्सर्नींग वरी एंड फियर आनी 2-3 प्रेयर आहाय तो तूं वाचले म्हणटकीर तूं कितें चिंतता? आपणें ऑलरेडी वाचिल्लें आनी आपूण जालें देवागे आपणें मागणी केलें म्हूण. पूण तें तिका काळजांतल्यान येयलें ना, तुजें मॅडिटेट केलां. इट्स गॉड वॉन्ट देवागेलें उतर तें. पूण उतर हुंयचें जेन्ना तूं बायबल वाचता तेजें मॅडिटेट कोता, हुंयचो स्क्रिप्चर जेन्ना तुका एक स्ट्रायक जालो, तुका उलोवपा लागलो, टेक दॅट स्क्रिप्चर, तेजेर मॅडिटेट कर आनी तेजेर तूं कॉन्संट्रेट करीत राव. Then God will give, Holy Spirit will give revelation for that. And that scripture will become alive in you. समजलें न्हू? सो हें अंडरस्टँड जालें न्हू? सो आनी कितें विचारूंक जाय? तें विचारपा आसल्यार विचाराय. पूण इतलेंच ब्रदर, ट्राय टू टॉक विथ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याको जितली आमी उलयतलीं तितलेंशें आमकां रेवल कित्याक एज अ ऑदर जावन आसा होली स्पिरीट. हें आमी जेन्ना वाचतलीं सगलें करतलीं होली स्पिरीट आमकां रेवल्युशन दित रावतलो. पूण हें इतलेंच न्हू, बट फर्स्ट एकूच उगडास दवराय. हें हांवें तुमकां सगलें सांगलां. बट ओन्ली वन थिंग रिमेंबर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू शूड हॅव अ पर्सनल रिलेशन एक देवा कडेन न्हू आमगेलें एक पर्सनल रिलेशन आसूं जाय, जशें घोव बायलांगे आमगे आसता न्हू. दॅट इज इम्पॉर्टंट. तें तुगेलें रिलेशन ना ब्रदर, तूं कितलो येवन बस कितें करून तूं आयकोन वयतलो, पूण तुवें तें घेवन बसूंक जाय देवागे उतर. तूं देवाको उलोवपा जाय, स्क्रिप्चर मॅडिटेट करपा जाय. आनी देवाक तुवें जेन्ना देवाक कितें सांगलें यू हॅव टू वेट, तेगेलो जबाब येवपा जाय तुका. पूण आमी कितें कोताय आमगेलें सगलें सांगताय व्हरी डिफिकल्ट इज हें, पूण आमी तेका चान्स दिताय उलोवपाक. यू हॅव टू गीव अ चान्स टू हीम ऑल्सो. पूण हें केन्ना घडटलें? देवा उतर तुवें आयकोत रावपा जाय, तेजें मॅडिटेट करपा जाय, तेजें बसूंक जाय घेवन. सो इट्स ऑल कॉम्बिनेशन. ओके, सो वील बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापा आर्गांनी वाकाणी दिता तुका, जेजू आर्गांनी वाकाणी तुका, पवित्र आत्म्या आर्गांनी वाकाणी तुका. थँक्यू आबा फादर. हे आमी आयज तुजे पुताचेर खुर्साचेर नियाळ केली म्हणून तुज्या पुतान खुर्सार कितें केलां तें आमचे पासत. आनी जायत्या जाणांचे आयज तुवें आत्मीक दोळे आत्मीक कान उक्ते केल्यात बापा. हांव सजमतां कित्याक हें आयज हांव उलोवंक ना, पूण तुजे पवित्र आत्म्या उद्देशी जो आत्मा उलयला बापा. कित्याक तुका तूं जाणा बापा, संवसाराक आमी हिंगा भयणी हाजीर आसा, संवसाराकूय बाबयणां हाजीर हे जो रेतीर पळयतात बापा. कोणाकू ना हे सजमणीची गरज आसली म्हणून बापा. आनी हांव सजमतां बापा, कोणूय ती भाव भयणी भुरगीं ह्या उतराची तांकां जाणवाय मेळ्ळी म्हणून बापा. आनी बापा तेच परी सगळे भाव भयणां हिंगा हाजीर जाल्लीं आसात, तांकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या भाव भयणीनो. कितें जो तर हांवें कितें तोंडांतल्यान म्हजें कितें उतर सुटलां, जें तुमकां कितें दुखोवलां, जीं हिंगा आसात वो जीं पळयतात,
हांव माफी मागता. आनी तेच परी सगळीं आमची भयणी आसात, जी भयण आनिशा, तसो ताजो घोव दिपक बाब, सगळ्यांक थँक्यू तुमकां. आनी जी कोण रांदतात ती, जे आमकां सगळें जेवण फावो करतात ती, हातांनी करतात ती, तांकांय बीन थँक्यू बापा. आनी थँक्यू बापा, तुवें आमकां सगळें दिसपट्टें हिंगा आयज जेवण तुवें आमकां फावो केलां म्हणून बापा. बापा, जें उतर आमी आयज कितें आयकलां तेजें आमी खोल नियाळ, जें म्हज्या भयणीन आनिशान सकाळीं 2 सेशनां हांवें दिलें, आनी आमची जायतीं सेशनां हे आमचे मिनिस्ट्रीन दिल्लीं आसात. बाबुण्या, तितून वचोन जे सोत आसा, जे तुजे गूट लिपलेले आसा, ते जण एकल्यांनी ओडकूं म्हणून मागता. आमकां जाय ते जाण जाय त्यो भाशेन सांगता, ज्यो सोत ना, पूण आमी ते सोत मानून आसात. पूण तुजें सोत आसा तें सगळें तुज्या उतरान बरयलेलें आसा. जण एकल्यांनी बाबुण्यांनी हे उतरांक वचून हे स्क्रिप्चर मॅडिटेट करून जे उतर कितें सांगता तें तेणी पळोवंक म्हूण मागता बापा. थँक्यू जिजस. जेजू, आर्गांनी वाखाण दिता तुका. आमी तुजे मोन्नाचेर आनी पुनर्जन्मपणाचेर सोत मानता जेजू. तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो दोनी आनी तूं म्हजो सोडवणदार म्हणून जेजू. आनी पळयत आत्म्या, थँक्यू तुका. तुवें म्हजे आत्मीक दोळे आत्मीक कान उक्ते केल्यात म्हणून. तशेंच तुवें आतां हे उतरा वरवीं जायत्या जाणांचे आत्मीक दोळे आत्मीक कान उक्ते केल्यात म्हणून आर्गांनी वाखाणी तुका पळयत आत्म्या. आनी पळयत आत्म्या, हो आमचो जो रेतीर उरला, जे 4 दिसांनी उरल्यात, खोलायेन तान ही आमची सगळीं बाबुण्यां जी उतर दितलीं, हे उतरांतल्यान सगळ्यांचे तूं आत्मीक दोळे आत्मीक कान उक्ते कर मागता. आनी उतर तेणी जियोवंक मागता. बापा, हे मागणें हांव कोत्तां तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन.